예수 모가라 어라는 누가 예수 너야라 어라는 누가 우리사고 पर उंड्यारू पातो लिपोना साय दैविक तू सोमो वाटून आसा कुर्पें तू आमका नेटोना साय उई सांगा तू सोतीबून आसाय कुर्पें तू आमका दैविक तू सो सांगती बोनासाय येसु मोगाळा आराधन तुका येसु दयाळा येसु दयाळा आराधन तुका Urpe sagora Aradan tuka Ye maja sodwandara Aradan tuka Somya Gharadan माझ्या सोडवंदर गाराधन माझ्या संगता सदांचा शादे जेजू गाराधन जेजू आमच्या मगळा बाप्पा सदांच आमका राखताय बसताय आयच्या दिसा या सकाळच्या वेळा आम्ही हांगा हजार आसा तुझे संगता तुका मेळोवंक आमी आयले हांव सोम्या तुझे वते आशीर्वाद घेवंक आमी आयले हांव तुझ्या मोगान जियोंक आयले हांव चडान चड बापान आमचे जिवी तुका लागू करूंक आयले हांव स्वादी जेजू आमचो आसरो तुझे विना आमकां दुसरो स्वाती जेजू तो आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो कोणूच ना तूं सोम्या जेजू तूं बरो गवळी व्हरतो देव तूं Chachine so ekstaro Somya Jesu to gori boro Tun sam chachine so ekstaro Jesu mogala Sagora
आराधन तुका आराधन तुका जेजू आमच्या दयाळा जेजू दयाळा बाबा आराधन तुका आराधन तुका उर्पे सागरा आराधन तुका सोडवंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 जेसू हालेलुया हालेलुया सम्या हालेलुया हालेलुया धन्या हालेलुया 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 जेजू तू आमकां चड आनी चड मापा तुज्या मोगान गुंडाय दोसोंक आनी त्या उंचायेक पावोंक जाय जाल्यार पवित्रपण आमचे थंय रस सोम्या सदांच पवित्रपणाची आमकां पावोंक सोम्या जेजू 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 आमच्या जगात तूं ये आमच्या जगात तूं राव आमकां नितळ निर्मळ कर आमकां तुज्या मोगाची कर आमकां सदांच तुका समजके जिणी जिवंक पाव कर खरेंच इस्कोण आमचे थंय सदांच आसूं दी सोम्या तुजो मोग आमकां जाय तुज्या वरता मोगान आमी जिवंक अत्रेकता लालयता सोम्या जेजू मंगळा बापा तेंच बरेंपण आमकां सदांच दी सोम्या हालेलुया 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 समी आमचे मुखार तुका आनी म्हाका मेळोंक तो आयला आमी पावो न्हय कित्याक म्हळ्यार सोम्या मुखार आमी कोण पण सोम्यान ताच्या वर्त्या मोगांत तें वर्तेपण आमकां दिलां ज्या मोगान पावस जावचे आमकां ताणें आपयलां ज्या मोगान जियोवच्याक ताजो वर्तो अनुभव करूंक आमकां ताणें आपयलां कशें आपल्या सिसांक आपयलें की तेच प्रमाणे आमकां हर एक लागीं तें आपोवणें दिलां तेंच आपोवणें घेवन आमी पयस पयस सावन हांगा आयल्या आनी थोडीं जाणां येवच्या वाटेर आसात आनी तांकांय आमी देवाच्या वर्त्या सन्निधीक येवच्याक बरेंपण मागता आसतना हांगा आयले आमी सर्वां सोम्या मुखार आमचे तकले बागोवच्यो कित्याक आमकां असाध्य जाल्लें सगळें तो करता कित्याक म्हजें थंय आनी तुजें थंय कितें करूंक जायना तें सगळें तो करूंक शकता आनी तसलो सोमी आमच्या मदगात आसा आमकां राखता आमकां बसता आमकां तेच्या वर्त्या जिवितान वांटेली करता असल्या सोम्या सांगता आसतना सोम्या सांगता आमी एक जावन जियेत आसतना सोमींच आमकां तेच्या वर्त्या रासांत बरकट तरान वर्त्या मापान बरें करूंक तो आशेता आनी आमकां ताणें वर्ते बुलावणेन संपूर्ण तरान बुलयलां कित्याक बुलयलां तसो मोग करूं वायटाक न्ही जेवसार बुलयता वायट करूं पूण सोमी आमकां प्रेरण दिता आनी ताचे सांगता आपयता आमची जिणी ताका मेस्व सारकी करूंक सोम्याक मेस्वची जिणी जिवंक जाय मोगाचे भाव आनी भयणी संवसारी लौकीक संवसारांत लौकीक मनशां खातीर न्ही
लौकिक जिवीत आम्ही सम्याक मेस्सो जगतेची जगताने आमकां आपयला तेच बरेपण घेवत्या आमचे तकले बागोवन ताका नमस्कार करुया आमच्या देवाचे देवा राखणदार आमच्या सोडवंदारच्या सोडवंदारा वायजाच्या वायजाक गोवळ्याच्या गोवळ्याक आम्ही तकले बागोवन नमस्कार करुया ताच्या मुखार आम्ही सरपडया आणि आमचे सगळे जिवीत ताका समर्पित करुया शेळी तुका सुकोन गेली तुझे ओढ म्हाका पयसो सोड नाका पोळे हांव ती शेळी आमकां सोडी नाका सोम्या पयस सोरोंक आमकां पयस वचोंक सोडी नाका तुज्या त्या मोगाच्या बांदांत आमकां एकठांय तुज्या बांदांत आमकां पटलो अंदर तुजे सांगता सदांच जियोवचें वर्तें बाग आमकां तूं पाव कर सगळे आमी बसच्या मोगाच्यान सोम्या तें एक जावन तुमचे दिश्ट त्या सोम्या तें सरयात सोम्या लागीं आमी आसतना कितें भियोवची गरज ना कित्याक ताणें सोमळ्ळें आसा आमकां कीर्तनगार कीर्तन 121 जायतीं जाणां तुमी वाचतात जायतीं जाणां तें कीर्तन तुमकां बायपाटा येता म्हणयत कित्याक त्या कीर्तनाद्वारे तुमी जायतीं जाणां आज तुमच्या जिवनांत जायतो उजवाड तुमकां पांकला आनी तेंच कीर्तन आमी मुखारसून पळयलें जाल्यार पर्वताचेर हांव दोळे उबारतां खंय हांव येता म्हजो आदार नातिल्यांक आदार दिवच्याक आयिल्लो कित्याक लुकाचो वंजल 4 अध्यायांत 18व्या वळींत ताणें म्हणलें आसा प्रेरकत्म म्हजेर आसा कित्याक प्रेरकत्म म्हजेर आसा आनी तो प्रेरकत्म म्हजेर आसलो आदार नातल्यांक आदार दिवंक दुर्बळ्यांक बरी खबर हाडूंक कोड्ड्यांक दिश्ट दिवच्याक दणसतल्यांक सवकसाय दिवच्याक आनी तसलो सोमी आमच्या थंय येता आसतना आमच्या थंय एकादरची दणशणी आसूंक बरो आमच्या थंय समस्या आसूंक बरो आमच्या थंय दूख आसूंक बरो थोडे फुडें आमच्या थंय एकादरचें कुड्डेपण आमीच बुद्धवंत आमीच हुशार हांवें तर सांगलें जायचें म्हणून एक कुड्डेपण आमच्या थंय जाता आमी म्हणटा वी आर ऑल्सो ब्लायंड समटायम हांव म्हणलो एक हांकार म्हजें म्हणलें एक गर्व हें काडून आमी आज आसतना जेजू म्हणटा कुड्ड्यांक दिश्ट दिवच्याक म्हाका प्रेरकत्म्याच्या वर्त्या सक्तीन बापान धाडिल्लो जावन आसा आनी कुड्डे म्हणल्या क्षण आमी भायली दिश्टीचे कुड्डेपणांत विशयांत जेजू उलयना भितरलें तें कुड्डेपण थोडे फुडें आमी पातक करता थोडे फुडें आमी सुखीत आसता थोडे फुडें आमकां कळीत नासतना आमी एकामेका कडेन झगडटा थोडे फुडें वाद विवाद करता ते तर आमचें कुड्डेपण तें आमकां सोडून दिवंक नाका आमी घट्ट धरता हटाक पडटा आमी हटाक पडोन आमचे जिवान संपदारान मारे कारकन घेता त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो कुड्ड्यांक दिश्ट दिवच्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर हाडच्या कोण देवा वयर होंदन आसा कोण देवाचेर आपलो भरवसो दवरून आसा देवच म्हाका गॉड इज माय एवरीथिंग माय टोटल डिपेंडन्स ऑन द लॉर्ड म्हणो कोण आज पातयेवन आसा तांकां थोडे फुटी सलवणी आयल्या जावंक बरो पूण स्वामी म्हणटा तसल्यांक बरी खबर दिवंक आयला ती जावन आसा सर्गींच्या बापाची भुरगीं तांचे थंय ती मोवळाय तांचे थंय तें बरेंपण तांचे थंय ती निर्मळाय आनी तांचे थंय नितळाय पळयल्या नितळाय कसली भायली मात्र न्हय भितरली काळजाची ती नितळाय ताणें पळयल्या दणसतल्यांक बंदेत आसल्ल्यांक सुटका बंदे अनंत दर्जा पदकाच्या बंद पासांत आमी आसा थोडे फुडें आमचे थोडे तत्वां आसात थोडे फुडें आमचे थोडे संप्रदाय आसा थोडे फुडें आमी नाका जाल्यार वायटाक पाती येता थोडे फुडें आमच्या पितीसपणाक आमी पाती येना तें जालें काय हें जालें काय म्हूण जायत्या जाणांनी घरान कितें ट्रबल जालें इमिडिएटली फोन केलें फादर म्हजो PUC आसचो भुरगो घरांत बारीक गलाटो करता म्हाका मारता सांगलें आयकना कोणें सांगलें आयकना कितें ताका कोणें केलां
असले बंदड आमच्या थंय आसा. कालच्या दिसा त्या स्त्रीये काय म्हणलें आसा, बाये लूज मेळटा आसतना मोव मेळटा आसतना कोण उस्ती ना, तुका शिस्त शिकोवंक कळीत ना तर वडीला लागीं वच. मागीर हांवें तिका सांगलें एक वडील थंय वच आनी ताका सांग आनी जायना तर मागीर म्हाका आपय कितले पयस जाल्यार कितले घंटेची वाट आसल्यार हांव येता. कित्याक बंदेत असल्या सुटका दिवच्या जावंक बरो ती ल्हान व्हड मध्यम प्रायची कोणी जावन केदळा बांदपासा पडटा म्हण आमकां कळीत जायना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कित्याक थोडे फावटी आमचे थंय आसल्यार त्यो कुड्डे म्हण आमकां बांदपासा वण लायता. जायतीं जाणां सोमेस वरती सगत आमकां कळीत आसल्यार त्या सक्तेंत आमी जियोंक तयार ना, आमचें जिवन आमी पिड्यार करून घेता. जायते फावटी आमकां मोतीन थंय एकच रिकचें कितें जालां गाय, म्हाका कितें केलां गाय, म्हज्या जिवनान कितें जालां गाय. तेन्ना मात आमकां उडास येवचो, पाद्रबा ये इल्लें बेजार करूंक आसा. उरल्या टायमार ना, उरल्या टायमार आमकां न्हीद पडटा, आमकां कांय पडोन वचो ना. पवित्रपण फकत कितेंय कोणेंय सांगल्यार समस्या. एक दोरो पडलो ताचे थंय कालेंक दोर लागाय वाद त्या देखून दोरो पडलो खंय गट्टी बांदूं ना म्हण ही सांगना. ताका बरी करून सिमेंट घालून बरो करून बांदलो जाल्यार तो दोरो पडतो नासलो. कितेंय आड्डाडिड्डी कितेंय बांदता आसतना पळय नासतना कितेंय केलें जाल्यार बरें आसा मागीर कितें जाता. आनी ताका आमी वलयता, हो कितें दवरलें खंय फादर थंय केदाळे पडोन आसता खंय. तुमी एक फावटी येवन बेजार करा, बेजार करचे आमचें कांय प्रॉब्लेम ना. ब्लेसिंग करूंक आमी केदाळे तयार. पूण तुजो भावार्थ खाली तितलोच दोरो पडल्याक मात तुजो भावार्थ. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचो आदार देव जावन आसा हर एक पोटींग. त्या खातीर म्हणटा सर्वेस परत हांव येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरो दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना, इस्रायलचो राखणो निदाना आनी जेमेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाक आर्गां दिता आसतना देवाची स्तुती करता. जायते जाणां येतात, फादर म्हाका कितें जाता म्हण कितें म्हाका बारीक जेम येता फादर. घरांत जायते हांव मागोवंक सोडिना फादर. परीक लायली आनी म्हणा लागली हांव मागता म्हणटाना तो पियोन येवन किरिकिरी करता. हांवें म्हळें तुका ताका किरिकिरी करूंक जायना. करता मत झगडटा ताचे कडेन. झगडचें न्ही, झगडचें न्ही. ताच्या बदलाक तूं तुजे हात वयर घाल, तुजें प्रेज एंड वर्शीप कर. तो कितले किरिकिरी करता ताचे चड किरिकिरी तूं कर प्रेज एंड वर्शीप करून. ना तर तूं झगडली तो झगडले, संजेर मागणें ना, संजेर रजार ना, प्रेज एंड वर्शीप ना, देवाचें उतर ना, जेवण साराक बारी बरें मेळिल्लें खाण. तो म्हणटा असें जायचें म्हाका. ह्या घरांत झगडे जाय, ह्या घरांत समाधान आसूं नजो. ह्या घरचे मनशांनी एकामेकाक झगडून मरो जायतांनी, तांचे थंय शांती आसूं नजो. मागीर सगळें डिप्रेशन, मागीर एंग्जायटी, मागीर स्ट्रेस, मागीर तें काडूंक आमी वताडचें. त्या खातीर आमकां तें येवचे पयल्यान तर तुजी तयारी केली जाल्यार आसा. आमकां देवाचें उतर म्हणटा वापर बायतरान तो तुजो आदार जावन आसा. सरस्वत देव तुजो आदार जावन आसा आनी तो केन्नाच तुका सोडिना. तुजे पांय निसरोंक तो दिना. केन्ना तूं ताचे सांगता एक जावन रावल्यार मात्र. म्हाका केदळा गरज पडटा तेदळा हांव तरी दोरी ओडटा म्हळ्यारच जायना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय, देवाची स्तुती करूंक जाय. हर एका वेळा देवान केल्ल्या त्या बरेपणाक कितल्या वर्त्या मापांनी आमी आर्गां दिली जाल्यार स्तुती केली जाल्यार ती पावची ना, पावची ना. कित्याक आमकां देवान अपुरबायतरान नेटयलां. अपुरबायतरान ताच्या भावार्थांत ताणें आमची वाडावळ जावच्याक भावार्थ दिला. त्या भावार्थाची परवशाची भुरगीं आमी जावच्याक आमकां ताणें आपयलां. त्या देखून आमच्या थंय निरासपण येवंक ना. ते निरासपण आमी काण उडोवच्याक सोम्या सांगता आमचो बांद एक जावन रावत जाय. सोम्या सांगता आमचो संबंद भोव अपुरबायचो जाय, भोव लागशिल्लो जाय, गटायचो जाय. आमी एक जाय. त्या खातीर सोम्याची स्तुती आमी गावया. सोम्या सांगता एक जावया. सोम्या आमकां म्हणटा हांव आसा तुज्या सांगता. हांव आसतना तुवें भियोवची गरज ना. त्या खातीर म्हणटा तो जावन आसा सर्वेस्पर तुजो आदार. तो जावन आसा सर्वेस्पर तुका राखता आनी पसता. त्या प्रमाणे वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली करता. सगळे आमी उबी रावया मोगाचे न्हू. व्हडा संतोशान उल्हासान हांगा आयल्यात तुमी. कितेंय तुमच्या तकलेंत आसा मागीर मुखलें कितें, दोन कोपरां कितें करचें, सांजेर कितें करचें, तें सगळें हांगा सोडा, सोम्या कडेन सोडा. हांव आयलां तर हांव समजा अन्ना फ्रायर येना आनी कितें जाता सांजेर कोणाचें मीस कितें सगळी देवाची तयार आहे तो करता. शिवाय हांवें करचें न्ही.
हांव आयलां आमच्या बेजिलिका नांवाचा समांत लॉरेन्साच्या वर्त्या मजतीन उपकार मागोंक आयलां आनी ताच्या सांगात हांव वाचतना सोम्याच्या वर्त्या सक्रामेंताच्या भागीदारपणांत हांव वाचतना म्हजी सगळी चिंतना ताच्या वयर शिवाय म्हजे कितेंय चिंते आठवणी आसा ती सगळी ताचे कडेन म्हजी कितें विणवणी आसा ती ताचे कडेन तर सोम्याक अर्घ्य दिवया व्हडा संतोशान आनी उल्हासान थोडो वेळ हांगा रावया आनी सोम्या सांगात एक जावन स्तुती गायन आमी करुया पाण संको 70 आणि 8 78 78 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 पत्काचा सुल्या म्हजो मोग केलाय म्हाका राखलाय म्हाका सांबाळलाय ह्या जिवितांत सगळे बरें पडता दिलाय आयच्या दिसा म्हजे सांगात रावून म्हाका जायते बरेंपण हाडच्याक म्हजो मोग तुवें केलाय तसो मोग हांवें हेरां थंय संपूर्ण करच्या म्हाका आदार दी ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Sabalana magari chandi sabariya chandra bala 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 bala. Gloria bala bala bala. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. देवाच्या उत्तराची जाणवाय बहु गरजेची. देवाच्या उत्तराची जाणवाय आणि जसो अर्थ दिवच्याक पवित्र आत्मा परत्यामापान म्हाका साका दिता. त्यांचं उतर ऐकून पहिल्या पवित्र आत्म्याची संगत, पवित्र आत्म्याची ससाय, पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागच्याग आयती जाव्या. दोन्ही आमच्या हातकान आमच्या खालसावय दवरया मगाच्या. ह्या वेळा तुझे दोळे बंद कर. थंच सर्वस्व देव तुझ्या जिवनांत जायतें बरेंपण करूंक आशेता. आयच्या दिसा हांगा आयिल्ले आमी कोणूच पाटी वेता आसतना खाली हातांनी पाटी वेचें नाव. कित्याक सुम्यानच म्हणलें आसा केन्ना तस दानियल प्रवादी आपले हात वयर करून त्या सिंहाच्या दोलीन सयत मागता आसतना देवान ताका सुरक्षीत तरान राखलें. तसो देव म्हजो देव. आनी उपरांत दारियस राय म्हणा लागलो त्या दानियल असो देव नीज देव आनी तो जावन आसा ताका राखलो आमचो राखणो. आनी आज तूं हांगा ह्या वर्त्या बजिलिकांत येवन तुझे हात वयर कर मागता आसतना तुझ्या ओंटांनी देवाची स्तुती करता आसतना तुझ्या ताळ्यान सोम्याक गायता आसतना ते देवाचे उतर मोतीन चिरोवन मोतीन आयकोन आपरबाई तरान तुझे जिवान मांडून हाडूंक हांगा योजन घालता आसतना देव तुझ्या समस्या वयर, देव तुझ्या वळवळ्या वयर, देव तुझ्या पिडे वयर संपूर्ण तरान आपले खबळ्यांत घेतालो आनी त्या प्रमाणे सगळें बरें म्हणटा जातालें. आपल्या देवदूतांक थंय धाडटालो, ताचे दूत थंय वताले आनी आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिताले. त्याच प्रमाणे केदाळा मोयचे अमेरिकेंत विरोध झुजता आसतना ताचे हात वयर करना तो मागता तेन्ना ते सोलवतात. केन्ना हात सकयल वता त्या वेळा तांची जीक जाता आनी ह्या वेळार ताचे हात सपोर्ट करून वयरच दवरले जावन आसा. आनी त्या वेळा सगळे अमेरिकाइट्स संपूर्ण तरान ते चलवले आनी ह्या इस्रायल प्रजेचे वर्तेपण ते देवान आपणयले. त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हज्या जिवितान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो दूत सोम्याचो वेतालो आनी तुज्या हर एका समस्यांत, तुज्या हर एका वळवळ्यांत, खळवळ्यांत, दुखांत कितें सगळें असाध्य म्हण चिंतलाय तातूंत सगळी पवित्र आत्म्यारी आयच्या दिसा जायतें बरेंपण तुका जातलें. तो देवो पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो सांगता म्हणया आम्ही गाऊया कृपे सागोरा आमचे
आमची काळजां वाचोवनी आमची काळजां पेटोवनी आमची काळजां सबाय नेटोवनी आमची काळजां सुरगराय पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बळादीक आमी जावच्या सत्यावान जावच्या बळवान जावच्या भरोशान भरच्या बावडताची टिका आमच्या मुखार आमच्या मारिफात जावच्या ये पवित्र आत्मा ये आमकां तुजी कृपे देनी सगळे आमकां बरो आमकां तुजी कृपेच्या देण्यानी बळ बोळादीक रामची कसकची आम्ही आमच्या तुझ्या मुखार आम्ही आमचे जिवीत दिता बोळादीक पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवो ये आमचे तो देवोन ये आमचे तो देवोन ये आमचे तो देवोन ये सगळे आम्ही बसया मोगाच्यान Praise the Lord. Hallelujah. 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 वो आपण पायतारान समलोरेसाची परब आम्ही संभ्रमली आणि आज परत त्याच वर्त्या बेजिलिकाक तुम्ही आयल्यात म्हणा खंडीत जावन समलोरेसाची होती मजत आमच्या थंय दरबस्त मापान काम करता पळयला आम्ही कितलोसो लोक येवन वो आपण पायतारा बरो जावन गेला आणि त्या देखून वर्सा आमकां सट्टीक लोक येता कित्याक म्हळ्यार ताच्या मजतीन जायते आमकां मेळ्ळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम्ही पळयला जांग बरो मोगाच्यानो कितलीशी इतर धर्माची समलोरेसाची मजत मागोवंक आयिल्ली वाती पेटोवन दिमी घालून वापर पायतारा मागोवन त्या देखून आमी थोडे वेळ चिंतू बरो तांकां आमच्या सांता वयर कित्याक इतली भक्त मागला ताणी सिंपल फेथ आपण पायतारान देवा लागीं विनंती करता आसतना सांताच्या नांवान तांची जायतीं कामां भोव आपण पायतारान सांपयल्यान सांत तांचे सांगत एक जावन सांताची मजत तांकां मेळ्ळ्या त्या देखून तो उपकार आठवणी करच्याक आयल्या तांकां ह्या परबे विशयांत जायतें बरेंपण लाभल्ल्या देखून देवाची वर्ती कृपा तांचे ताणें वतल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आमचो सांत लोरेस आमकां मात्र न्ही न्ही आमकां मात्र कितो सगळ्यांक कोण सगळे आपल्या खऱ्या काळजान मनान ताचेर पत्त्योन येता तांकां सगळ्यांक तो त्या देखून एक थोडे जण कितेंय सांगतात म्हणो आमी ताचे विशयान तकले आठोवची गरज ना आज व्हॉट्सअप यूट्यूब असले थोडे नाका जाल्यार नापसंदचे घालता ताका परत तकले आठय नाकात पळया ती भक्त ह्या तीर सरळ लोकांची भक्त आपण बायतारान तांच्या मदगात कितेंय थोडे जण इसीन दिसीन आसले जाल्यार आमी ताचे विशयान तकले धाडोवन बसचे नाका आमच्या सांताच्या वट्ट्या मजतीन असली बरेंपण जालां न्ही त्या खातीर सांताक 2 ताळयो दिया पळय आंबो आपण बायतारान हालेलुया 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 मुगे छपा नडबेडिनो अत्तूर सम लोरेन्स लागी आमी आयल्या तर आयचे देवाचे उतर लुकाच्या वांजालांतले बोवापर बायतारान आमकां कितें म्हणटा त्या उतराचेर आमी हुंदोवन आयचो नियाळ करता आसतना तें उतर आमकां ह्या पटी आमच्या जिवनाक लक्ती करता की अशें तें उतर आमकां प्रेरीत करता आमचे जीवन केदाळे सोमेच्या जिवनांत एक करच्याक आमी राखून आमचे जीवन ताच्या उतराचेर होंदोवन जियोंक जाय तर
लुकास एवंजेल 5 अध्याय 1 ते 11 वळ बऱ्या तरान आमी आयकुया. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडी सरसी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकुच्या खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उलडतालो. तवळ सरोवरच्या तडीक लागलो 2 दोणी ताणें पळयल्लो. लोकांचो जमो उलडतालो जेजूक मेळच्या खातीर, जेजू लागीं वेच्या खातीर. पळया असलो लोकांचो जमो ताच्या लागीं वचत जाय तर जेजूच्या जिवनांत ताणें केली सर अजापाणी विचित्रां आनी आश्चर्यां ह्या लोकांच्या सगळ्या कुडीक मात न्ही, मोतीक मात न्ही, तांच्या वरच्या जिवनांत दरबस्तमापन ताणें भोगलो अनुभव तांकां जाला. त्या अनुभवांत आज ते जेजूक मेळोंक ते उलडतालीं. उपरांत तवळ सरोवराच्या तडीक लागलो 2 दोणी ताणें पळयलो. बागी दोणींतले देवोन आपली झाडां धुताले. तांतले एका दोणीर सोडून ही सिमांची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक लागलो. ताणें उलोवन जाता सिमांक सांगलें 2 गूण उदकाक मुखार व्हर आनी मास्ती धरूंक तुमची झाडां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयता. झाडां देंवयलींच मासलेची व्हडली रास झाडांक सापडली आनी झाडां पिनोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करचें ताका हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगातां मेळोन दोनी दोणींनी ताणीं मासली भरली. इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरसिलो पयसर सोमया, हांव एक पातकी मनीस. ताणें भरलेली मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेत उजमीत जाले. तेच परी सिमोनच्या वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जो आमी विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमोनाक म्हणालो भियेनाका, ह्या फुडें तूं मनशाक पागतालोय. दोणी तडीक हाडटस सक्कड सनून ते जेजूचो पाटलाव करन गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचे न्हू बोवापूर बायतारान ह्या उतराचेर आमी नियाळ कर पळयलो जाल्यार लोक गेनेझारेत सरोवरच्या तडीर जायतो जमलो. 100 हजारांनी आमकां कांय कळीत ना. पूण जमलो जेजूक मेळच्या खातीर. जेजू पळया त्या बायतारान आसल्या दोणी पैकी सिमोनच्या दोणी सोडलो आनी 2 तडी तावन चिक्केशें पयस व्हर म्हूण सांगा लागलो. असो अर्थ इतलोच. दोणी तडी तावन चिक्कें पयस वेता आसतना लोकां आनी ताच्या मोद्यागात एक कंदाक लोक ताका आपडोवंक, ताका मेळोवंक, ताचे सांगात रावोवंक उलडतालो. आनी येतना जेजू जिके पयस तावन तांकां शिकोवंक सोर जालो. कित्याक लागीं हाडसत आसतना लोक आंगार पडटा आसतना कश्ट जाताले शिकोवंक. त्या खातीर ताणें तांकां जिके पयस दवरलें. एक दुसरें पेद्रूक ही 2 तडी तावन चिक्कें पयस व्हर म्हणल्याचो अर्थ आमच्या जिवनांत आमी ह्या लौकीक संवसारांत हांव चिक्कें पयस रावों जाय. चिक्कें पयस रावों जाय. आज आमकां त्या लौकीक संवसारांत हांव पयस रावोंक कितले कश्ट मारतात म्हण आमकां कळीत आसा. कित्याक आमकां जायते तडपडी हो संवसार नाटता, हो संवसार बुलयता. ह्या संवसाराची आपलीशी आशा आमचे थंय जायतो दाबाव घालता आनी अशें आसतना आमकां तडी तावन पयस रावंक चिक्कें कश्ट मारतात. पूण जेजू म्हणा लागलो तुजी 2 तडी तावन चिक्कें पयस हाड. आनी ह्या खातीर आमी संवसारच्या लौकीक वस्तू तावन चिक्कें पयस रावता आसतना आमकां कळीत जाता आमकां कितें गरजेचें. त्या वस्तू सांगात आमी मेतेर जावन त्या वस्तूंत आसतना आमकां तें कळीत जायना. त्या खातीर हांवें कितें म्हणचें आसा
आमचे आज स्पार बाजार बिग बाजार मॉल ही पुरो आयिल्लो उपरांत आनी डी मार्ट आनी आयिल्लो उपरांत कितें जाला आमचो खर्च इल्लो वाडला पयशे नातिल्ल्यांचो खर्च वाडना ताणें कोणा दिवचे डी मार्टान बड्या रावूं जाताय पूण खर्च वाडला कित्याक म्हळ्यार पयलीं आमी पट्टी करून व्हरतले म्हाका इतल्यान जायचे आमी घरा आल्यार माय म्हणटाली पळय एक पट्टी बरय ल्हानशी सामानाची पट्टी ती अंगडी व्हरून दितलो आनी इतलेंच म्हूण कळीत आसतलें अर्द किलो घे काल किलो घे तितलें आज कांय ना गेल्ले इलेक्शन दिसता पळयतात व्हडले व्हडले ट्रॉली आमी काण घेता आनी तातूंत भरता म्हज्या तिसकालान जाल्ली गजाल एक पटी हांव ट्रिनिटी सेंटर स्कुलान आसतना आमचो एडमिनिस्ट्रेटर पात्रांव आसलो तो म्हणूंक लागलो हांव बिग बाजार वता तर आमचे उडपीचे बिग बाजार आसले आनी जायते म्हळ्यार वच आनी तो एडमिनिस्ट्रेटर कितें जाय तें मात हाडलें म्हळें हाडले वस्तू मोगाच्यान इतले की म्हयन्याच्या अखेरी पळयतना अर्धे वस्तू सयत काबार जावना हांवें विचारलें हे सगळे वस्तू कितें हाडले ना थंय आशिल्ले ते सगळे घालता कळोना सट्टी घालून हाडले आतां ताणें एक सवाल केलें तुज्या कश्टांनी तूं घाम पिळ्ळ तुवें ते पयशे जमयले जाल्यार तुवें सगळे हाडतो आसलो की आज खापजीन समजतो म्हजो खापजीन वडत म्हजी म्हज्या वडतींत हांवें घाम पिळ्ळ्यार ते म्हज्या वडती खातीर हांवें घाम पिळचो म्हज्या खातीर न्ही आनी त्या वडतींत हांव घाम पिळ्ळ कश्ट काडन थोडे पयशे आयले जाल्यार हांव म्हाका जाय जाल्यार बरें खर्चितालो की गरजे खातीर मात खर्चितालो म्हळ्यार उडासा दवर म्हूण सांगलें हांवें ताणें चेंज केलां की ना तें म्हाका पडोन वचना पूण म्हजें क्वेश्चन म्हाका म्हणटा आमी आमच्या जिवनांत ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू आमकां आपणयत ह्या शॉपाक गेल्यार जायते आमी हाडयत खंय गेले तर आमकां आशा आनी कितें जाय एका तराची वस्त मेळ्ळें पावना एका तराचें कार मेळ्ळें पावना मागीर आमकां आशा ताचे विशयान बरें एकलें म्हणा लागली आमकां आनी एक कार जाल्यार बरें आसलें एकलो मनीस यूज करतना आनी एक जाल्यार हेणें यूज करी येतालें हांव म्हळें चड आशा आसची बरी न्ही देवान एक दिला म्हळें ताका देवाक आर्ग घाली कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लें तें व्हडलें कित्याक देवान तें दिवचें आमकां बऱ्यापणा खातीर ताचे की सट्टीक उलोवंक वचनाकात म्हण सांगलें थोडे फावटी आमी कितें करता आमकां कांयच गरज नासतना ते आनी आमी दवरता आमी घालता फेसिलिटी आसची ताचे विरोध हांव न्हय फेसिलिटी जाय पूण त्या संवसारांत बुडोवन वचोन तातूंत रावन आमकां तसाय म्हणलें जाल्यार बारीक कश्ट मोगाचे भावन आनी भयणीनो त्या खातीर जेजू म्हणटा दोन तुजी तड हितावन चिक्के पयस व्हर तो एक मध्यस्थ जावन जेजू म्हणा लागलो लोकां मदें आनी ताच्या मदेगात थापावत दवरच्याक न्ही ताची शिकवण बऱ्या तरान ती घेवन दी म्हणल्या खातीर ताणें तांचे जावन चिक्के पयस रावन तो रावलो आज आमच्या जिवनांत आमी तशें पयस रावल्या जाल्यार संवसाराच्या लौकीक लाभदोणे जावन आमचें जिवन सुखी आसतलें ना तर सुखी रावंक जायना ना तर सुखी रावंक जायना कित्याक जायतीं जाणां पळयलां हांवच आमच्या संत आन्ना फ्रायडे डिवायन मार्सी रिट्रीट सेंटराक येता आसतना थोडीं जाणां येवन म्हणटालीं फादर आमकां भुरग्यांक शिकप जावं पयशे ना तें ना हें ना मागीर म्हाका जायते वांटो करता आसले हांवें सांगलें हांगा वचा एक अर्जी बरया हांगा वचा आनी एक अर्जी बरया लास्टाक पळयता ताचे फीज आसलें 20,000 ताका मेळ्ळें 25,000 दुसऱ्या वर्सा परत ते न्ही हांवें विचारलें लास्ट इयर 25,000 मेळ्ळें ते 5,000 खंय घाले ते करसल्यात फादर ते तुका करसूंक दिल्लें न्ही ताणी ते तुज्या भुरग्याच्या एज्युकेशना खातीर दिल्लें मोगाच्यान त्या भुरग्याक एज्युकेशन ते PUCंत म्हजे लागीं येयलें आतां तेजी डिग्री काबार जाता ताचे उपरांत हांवें त्या बायल मनशान एक पटी पयशे सारचे पळोवना हांवें सांगलें तिका जें कितें तुज्या भुरग्याच्या शिकपाक दिल्यात ते शिकपाक मात्र उपयोग कर कोणेंय दिलें म्हूण एक्स्ट्रा काडून तांच्या मेहनतीच्या पयशान तूं माझा मारी नाका तूं हांगा गम्मत्यो करिनाका ताणी तुका दिलें तुका विचारलें तुज्या कश्टांक म्हूण ताणी दिल्यात थोड्यांची आमची गलती अशीच जावन आसा आमी काण घेवचे आनी आमकां जाय जाल्यार बरी करसूंचे मागीर विचारतना म्हज्या कडेन ना म्हज्या कडेन आसतना हांव दितां अरे आसतना दिता म्हळ्यार तुवें काण गेलें त्या प्रमाणे संवसारी लौकीक जिवनांत मोगाचें न्हू आमी हेरांक दोसूंक नजो हेरांक दूख हाडूंक नजो हेरांक कश्टान घालूंक नजो हें आमकां कळीत जाय तुमी म्हणूंक पुरो आमकां गरज ना गी गरज आसा
गरज असताना ती गरज कसे निभायची जाई त्या प्रमाणे आम्ही चिये जाय शिवाय म्हाका गरज आसा म्हणून मेळ्ळ्याचे लुटचे नाही. त्या देखून आज आमची जायत 3 जाणां कश्टान पडल्यान पळया आज येवच्या कावन्सिलिंगा येवच्यांचे आटे बिटे कितें जालां व्हडलें लोन आसा फादर कित्याक आमकां जाय आसलें फादर तुजें येतें ना फादर ताणें दिता मेळ्ळें म्हूण आमी काडले. थोडीं जाणां आमच्या लागीं येवन म्हज्या लागीं येवन म्हणचे फादर बँक लोन मेळचे खातीर मागा फादर. बिलकूल मागना म्हणा बिलकूल मागना. तुमचे व्यू कशें आसा की म्हाका कळीत ना पूण म्हजे व्यू व्हेरी क्लियर कित्याक की म्हळ्यार म्हज्या मायन म्हाका एकच एक दीस लोन काडच्या विशयांत शिकोवंक येना सांगोंक येना आनी म्हज्या मायन लोन काडूंक येना. म्हाका आनीकी उडास आसा IRDP एक स्कीम आसलें 1,500 रुपया मायन एक ल्हानसो पंप काडूंक रीण काडलें. ते रीण पाटी बांदच्या म्हणसर आमकां एक वेळाचें जेवंक नातलें त्या दाडा सांजेर जेवंक ना म्हणटाली माय. ते पयशे ओट्टू करून ते रीण बांदी जाय कित्याक ती म्हणटाली ती मेळे या दूळ आमी खाण उडय जाय म्हणटाली. आज मनशांक इतलें लोन काड पूण तें बऱ्या तरेन तुमी उपयोग केल्यार व्हड न्हय पूण तें काडचें मेळटा म्हूण कोलो संतोष एकली म्हणा लागली म्हजें लोन पास जालां पळय देवाक आर्गां दिया तुंत आर्गां दी म्हळ्यार हांव दिना म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार तूं बांदताय की ना म्हाका कळीत ना कित्याक म्हळ्यार जायते रिपोर्ट येतात एज्युकेशन लोन CODP जावन जायत्यांक दितात त्या भुरग्यांक विसर पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक जबाबदारी शिकोवंक ना. तुका त्या कश्टाच्या काळार दिल्लें लोन जाता तितले वगी तुवें फावीत केलें जाल्यार आनी एक भुरगो शिकतालो आनी एक भुरगें शिकतालें म्हळ्यार आमी शिकोवंक वचना. आमचो एकलो भुरगो आसलो ताणें हॉटेल मॅनेजमेंटाक लोन काडलें ताका फुल्ल एमावंट मेळ्ळो ना 80,000 नंबर लाग 40,000 मात मेळ्ळे आनी तो म्हणा लागलो म्हज्या कडेन म्हाका खाली 40,000 मेळ्ळ्यात. उता हांवें म्हळें कशें म्हणे एडजस्ट कर ना तूं सीक शिकोवन लक्षण ताका दुबईन काम मेळ्ळें. फर्स्ट सॅलरी जावन विदीन 3 मंथ्स मोगाचें न्हू 1,20,000 ताणें डायरेक्ट CODPचो डिरेक्टर म्हणटालो फादर तुमी सजेस्ट केलो तो भुरगो कितलो कालें फादर ताचें 3 म्हयन्या भितर ताणें लोन पेड केला. आनी तो म्हणा लागलो म्हाका कशें CODPन आदार दिला गी तशें तेरा भुरग्यान तें आमचें चिंतप आसलें जाल्यार आज संवसार कितलो बरो जातलो. आज CODP सामसो आनी कितल्या भुरग्यांक थोडे आमचे पॅरीश ब्लॅक लिस्टीर आसात. तांचे कडेन सांगल्यार CODPन लोन फादर आमचे पॅरीश ब्लॅक लिस्टीर आसा. ब्लॅक लिस्टीर आसा कोणे काडला बायलो कोणी आयिल्लो तुजीच न्ही क्रिस्तांव भाव भयणी म्हळ्यार हांवें म्हजे भावना भयणीनो आमी आमची जीवन स्थिती मेदान दवरूंक जाय. मेळटा म्हणून आमी आरोवचें न्ही मेळटा म्हणून खाण घेवचें न्ही मेळटा म्हणून आमकां आनीकी कोणाक पोरां एका उडपींत एका मनशाला गेलो ताणें व्हडली पेट केल्या मुगोचे व्हडली अंकल ही कितें ही मरणाची पेट म्हणा लागलो. देव अंकल हाका कितले करचें वय पादा बारी अमेरिकेचो मनीस तो म्हणा लागलो पूण तुमकां कळयता की म्हणा लागलो तो म्हाका कितें तो मनीस मरो ना आनी की जीव आसा ताच्या पयल्यान पेट रेडी जाल्या. हय मुगेचे न्हू म्हाका जीर्ण करूंक जावना. आनी हांवें विचारलें अंकल हें जाता की अंकल जाता की काल्यार हांव तुमकां एक एड्रेस दिता वचून पळया तो मनीस आसा थंय काटल्यार पूण कित्याक ही पेट केल्या की म्हण तुमकां सांगता म्हळ्यार इतली बरी पेट करूं गो तो मेन लक्षण कितें जायना नातल्यार तेचें मोरण थंय दवरचें पडटा आमी आनी मोर्चारी दवरलें जाल्यार परतून पयशे न्ही ताका ते सगळे पयशे पेटी घालून पेट रेडी करून दवरले. तो मेलो जाल्यार आनी तूं घालना मागीर पुढचे देवा त्या मोरणाची पेट तुवें मोरच्या पयल्यान तयार जाल्या. असली हकीकत आमच्या जिवनांत कित्याची येता म्हळ्यार आमकां आमच्या जिवनाचें मोल कळीत ना. आमच्या जिवनाचें मोल कळीत ना. आतां पळया कसले टायपाचे मनीस आसले थंय जायतो लोक थंय आसलो. फर्स्ट टायप असो स्पेक्टेटर पयस जावन पळोवचो कसो जेजू कितें करता काय कितें जाता हांगा तो कितें सांगता. स्पेक्टेटर्स म्हणटा आमी अभिमानी बळागा म्हणटा. जायते जाण पयस रावन ताळयो भेटच्यो. आज आमकां तें लागू केलें जाल्यार आमी दडबडी तितल्यान वेरी वेरी लॅक्सिटी ऑफ फेथ भावांटना गेल्यार गेले आयल्यार येयली. एक दीस हांव आमच्या उडपी DSCचे एका पिरकेचेंत मीस चलतालें म्हणून हांव बसार वेतालो म्हाका कुंदापूर वचूंक आहलें. हांव बसार वता म्हज्या सायडीक बसलो हांव केदाळे बसलो आनी उलयता आनी हें उलयतना तो म्हणा लागलो
मूल दादा ड्रामा उंडा म्हणा लागलो सकाळींचे मीस तें 8 वरांचे कांडेगेर ड्रामा गोप्पेरी म्हळ्यार हांवें ताका म्हाका इच्छा पिताड इंच्या मंडे माल तूं पेरये म्हणा लागलो तो म्हळ्यार भायर जावन थोडे एणे उलयतात थोडे तिसऱ्यां पळयता इसल्यां पळयता म्हळ्यार आमच्या मिसाची गत तशी कितेंय जाता खंयचेंय जाता ड्रामा त्या खातीर आमची फेथ वेरी शॅलो पयस रावन स्पेक्टेटर्स प्रेक्षक म्हणल्यार बरें आमी आज आसा त्या तुका पोरकले म्हणा लागले आय एम आउटस्टँडींग नो स्टँडींग आउट क्रिश्चन म्हळ्यार चिक्कन जीब धर्न उलय सायबीन म्हळ्यार तूं एक शिकपी तूं एक वकील उलयतना करेक्ट उलय म्हूण सांगलें तोडंबील पॅरिशान ओके येत रावली मोगेचे न्हू आमी स्टँडींग आउट क्रिश्चन न्ही आउटस्टँडींग क्रिश्चन तुका जावंक जायना जाल्यार प्रयत्न कर नायगरा फॉल्स चार्ल्स ब्लॉन्डेल तांणी नायगरा फॉल्साची उतरणी पूर्वतवन पश्चिमाक केल्ल्या तेन्ना सगळे जाण बोब घाल म्हणा लागले की यू आर रियली ग्रेट यू आर वंडरफूल चार्ल्स ब्लॉन्डेल आनी ताका ताळयो पेटोवन म्हणा लागले की तुजे तितलो साहसी कोणी ना तूं बरो साहसी तो ब्रिटनाचो आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो की शाबासकी पाठयता तुमकां कित्याक म्हाका तुवें एनकरेज केला पूण तुमकां हांव नायगरा फॉल्स पूर्वतन पश्चिमाक उतरणी केल्लो पश्चिमातन पूर्वक उतरणी करता म्हूण तुमकां बरोवसो आसा गी सगळे म्हणा लागले वय कितले जाणांक बरोवसो सगळे जाणांचे हात वयर केले एक न्ही दोनी हात वयर केले थोड्यांनी चार्ल्स ब्लॉन्डेल म्हणा लागलो चिंतून जबाब दिया सेकंड टायम विचारलें ताणें तुमकां बरोवसो आसा की चार्ल्स ब्लॉन्डेल पूर्वतन पश्चिमाक उतरणी केलो आतां पश्चिमातन पूर्वक उतरणी करता म्हूण तुमकां बरोवसो आसा की सगळे जाण येस करतालोय तूं यू आर रियली ग्रेट तिसरे फावटी विचारलें खंय सगळ्यांची बोब घाली खंय येस यू आर डुईंग इट चार्ल्स ब्लॉन्डेल म्हणा लागलो खंय तुमकां तितली पातयणी आनी बरोवसो म्हजे वयर आसा तर हांव नायगरा फॉल्स उतरणी करता आसतना तुमच्या पैकी कोणी एकलो येवन म्हज्या खांद्यार बसों दी म्हणा लागलो खंय देवा एक पिन पडल्यारी आवाज येवचे तितलो सायलन्स खंय कोणाचो हातूच कित्याक तुमचे हात कितें जालें आतां वयरेनान घे म्हणा लागलो कोणी उलोवंक तयार ना कित्याक म्हळ्यार तो आपयत जाल्यार ताच्या खांद्यार बसून एका दोळ उदकान सकयल पडटा जाल्यार व्हडले व्हडले मासले आसात गडये भितर खिणा भितर ग्रास जाले आनी ती मरताली आनी ह्या वेळार चार्ल्स ब्लॉन्डेल म्हणा लागलो काय कसली मनशां तुमी फकस हांवें करता आसतना ताळयो पेटोवन हांव करतालो गेलो जाल्यार मोरो न्ही म्हूण पळोवंक आयल्यात न्ही गे तुमी हांव उतरणी करता म्हूण तुमकां बरोवसो नातलो आतां तुमी सगळीं बारी व्हडल्या मोनान हांव करतलो म्हूण बोब घालतात आनी ताळयो पेटतात पूण म्हज्या खांद्यार बसोवंक तुमी तयार नात ते दाडा फ्रेडरीक चवथ्याचो सैनीक आसलो तो म्हणा लागलो की चार्ल्स ब्लॉन्डेल हांव तयार आसा तूं मरतालोय म्हाकाच पातयणी ना हांव उतरतालो एक दोन सकयल पडलो जाल्यार मासल्यो ग्राशी जाल्यार आमी मरताल्यो हांव तयार आसा मरोंक म्हणा लागलो खंय तो ये तर बसलो पश्चिमातन पूर्वाक उतरणी करता आसतना सकयल देवलो आनी चार्ल्स ब्लॉन्डेल म्हणा लागलो दिया तें बहुमान आका ह्या सैनिकाक कित्याक म्हळ्यार ताचो जीव रिस्केर ताणें घाला जीव रिस्केर घाला तुमचे बरी प्रेक्षक न्ही तो तुमचे बरी अभिमानी बळगा न्ही तो जावन आसा खरो सीस तो जावन आसा गुड डिसायपल म्हजे मान आनी भयणीनो जायते बरें आमी प्रेक्षक बरी करन पाकास कांय सोडून जालें बोब मारली नाका जालें क्रिटिसिजम कितलें दिलें मेळिल्लें बरी मेळिल्लें कितें सांगता आमी तापावत पळयना त्या देखून प्रेक्षक वर्गाची पयस जावन पळोवची सोबाय पळोवची आसात दुसरें तडी लागी लावची आतां आमी दर्या गेले जाल्यार दर्या तडी गेले जाल्यार इल्लें उदक फकत तळव्या पांयाक मात लागच्या बरी इल्लें पॅन्ट वयर कर न्ही की पॅन्टा लागनातले बरी आमी रावता म्हळ्यार दर्या तडीर वचोन रावल्ली तोड्यान ती खंयच्या टायमारी पाटी वचोंक पुरो सांगूं येना कितें इल्लें उदक लागल्यार बरें पांय आसलेलो चुकोली वेतालो आनी इल्ली कोरोजी उणी जाताली म्हणल्यार की थोडी जाणां दर्या तडीर वचोन रावतात आनी अशें आसता उदक लागले उपरांत ताची गरज ना म्हणल्या उपरांत मागीर ती उठली आनी गेली त्या वर्गाची जावन आसात जस्ट सीकर्स म्हणटा आमी सीकर्स पळोवंक कशें उदक दर्या तड म्हूण आयिल्लीं आसात चड तेम ती रावना
इल्लो तेम तांचे तेसली आमची आज बावाट जावन आसा कांय कश्ट येयले पळापळ घेतले कांय आमकां दुसरें काम आसा त्या दीस आमी गरजेक ना त्या दीस आमी मिसाक ना त्या दीस आमकां भक्तीपण ना त्या दीस आमकां पवित्रपण नाका म्हजें काम कालच्या गेपरच्या दिसा कोण हांव एक 7 दीस मीस आसले आमच्या कोर कमिटीच्या सांद्याचे तिचो नवरो सरुलो तेजे मीस आसले आनी तें आसलें 11:30 आमकां हांगा सांतान 9 आसलें 10 वरां आनी ह्या वेळार हांव 9 करनासतना वचना आराधन 9 आनी मिसाचें बलिदान केलें आनी त्या मिसाक म्हाका सरमाव दिवंक आसलो आनी हांव थापड तप जालो तांकां माकोवणी केली आनी 11:20 म्हणटा हांव थंय आसा थंय गेले क्षण सांतान 9 कोणें केलें फादर हांवें तें केलें खंय की आमी येवना फादर तुमी येनातले तें तुमकां म्हाका करूंक आसलें हांवें केलां तुमकां येवेत आलें न्हय तें हांगा मिसा येवचें ना काय पळया थंय मिसा वेच्या खातीर हांगा येवंक ना सगळे कडेन गाडयो आसात हांव जाल्यार गेल्या बायकार हांगा कारार म्हणून वतात सगळे कडेन गाडयो आसात आनी म्हजे जगेर सक्रिस्तियन गेल्लो आनी आमकां तें दुंपाणी हें करून दिवचो आराधनाक तो म्हणूंक लागलो फादर पळया फादर घर जाली फादर सांतान 9 म्हणून बोब घालतात न्हय तुमी एक दीस ना म्हूण सांगा त्या दीस कितली बोब मारतात पळया तो म्हणूंक लागलो खंडीत जावं एक दीस हांव नातलो म्हाका खंय गाडये कडेन वचूंक आसलें म्हाका बचपे जुवां पावल दुसऱ्याक रेतीर आसली त्या दीस आनी एक याजक म्हणालो म्हाका आराधन करूंक जायना ओके 15 मिनटाची 20 मिनटाची आराधन करा फादर म्हणल्यार जायना हांव मीस पेटयता आनी 9 कर जायत म्हळ्यार हांव फाटीं आयिल्लो तो मिटिंगान आमच्या ब्रेस्तर आज मिटींग आसा ब्रेस्तराच्या मिटिंगां पळयच्यो फादर आमकां आराधन नासतना कितेंगी जालें फादर काल जालें म्हळ्यार कितेंगी जालें तुका वचून बस येतालें न्हय आराधना म्हळ्यार जेजू कारण भायर धरलेक्शन मात तो जेजू की भितर आसले जेजू निगे म्हणून विचारलें तशें न्ही फादर आराधना म्हजे मनान म्हणलें सीकर बेस्ट तरी तामाशा एखाद वेळ तुका तें आसलें जाल्यार 11 वरांक हांव खंडीत जावन हांव मिसा येता म्हण तांकां गळीत आसा ताच्या मरण पावल्याच्या पतीणेन तांकां सांगलां पदरा फाल्यां येतालो आज ना तो फाल्यां येतालोच तो म्हूण सांगलें आसा आनी तांकां गळीत आसा पदरा बी येता जाल्यार तो मीस टायमार क्लोज कर धांवन येतालो म्हूण तांकां गळीत आसतना सायडान सदां रुजाय वचो म्हाका 5 मिनटां मात्र आनी ह्या वेळार तुका ना ती भक्त कांय दवरनातले जाल्यार कोले एक सांगचें कितें ते आमचे पाद्राप आसात त्या दाळ ते म्हणटात वय न्ही गे नातुल्ले न्ही गे फादर तुमकां जाय जाल्यार करा सड्डू उलोवंक वचनाकात म्हणचे सड्डू उलोवंक वचनाकात कितलें उलोवंक आसा तितलें उलया लोक कितें सांगता म्हण तुमी तांचे हांगा नासताचे म्हण कांय गरज ना तांचे भक्त कितले आसा म्हण करता जस्ट फॉर द सेक कितें ना म्हणलें कशें तें आसाचें म्हणटात आसतना तांकां येवंक नाका तसली भक्त खंयच्या फायद्याची येना तिसरे दर्याच्या मोदकात गेल्ले पेद्रो दर्याच्या मोदकात गेलो पळया आनी मोदकात वयचें म्हणटा आसतना फॉर एक्सपिरियन्स थंय वचून तो अनुभव करच्याक तो सगळो अनुभव सम्यासो करूंक जाय मोगाच्यान ना तर आमी वेस्ट येवचें तें करचें येवच्याक म्हजी अडकळ ना बारी बरें येया हे नासता रावा नाकात पूण आयल्या तर वचोन मोदका सम्या सांगता आरोन धरन ताचो अनुभव जोडूंक शिकात ताजो उपर एक दीस हांवें म्हळें तुमी म्हाका सांगतात म्हाका फादर कित्याक म्हज्या पुताक बरें काम मेळ्ळें फादर प्रमोशन मेळ्ळें फादर सैरीक मेळ्ळें फादर ताणें बऱ्या तरान शिकयचें फादर बरेकली म्हणूंक लागली फादर हांव 9 घेता फादर कित्याक म्हजो पूत इंग्लिशान फेल जाला फादर इंग्लिशान फेल जाल्या खातीर 9 आमकां एक एक्स्ट्रा मेंबर ती आयली पळयलें आनी हांवें म्हळें आज आमी भुरग्यां खातीर मागया पयलीं जाल्यार भुरग्यां खातीर म्हणून ना भुरग्यां खातीर मागया तांणी बरें करून शिकच्या खातीर घरांत तांच्या आवय बापायनी जबाबदारी घेवच्या खातीर आनी तांचो वेळ विबाडनासतना बऱ्या तरान शिकोवंक तांकां देव मत दिवच्या खातीर म्हाका 9 घेवन तुवें 5 जावच्या खातीर 9 धरनाका ते भक्ती पण उरल्या दिसांनी खंय गेले उरल्या दिसांनी तुका वेळ न्ही आतां 9 करूंक तुका 9 मंगळारा तुका 9 करूंक टायम आसा तर उरिल्ल्या मंगळाराय तुका टायम आसलो मो ती आयकोंगी पुरो आयकला कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक म्हळ्यार आमी अभिमानी बळाग जावन कांय फायदो ना आमकां त्या देखून आज आमची गजमतां इतली भिजुडी जाल्या
अभिमानी बळगा सॅम्पल पळोवन घेवचें त्या खातीर गो इन द मिडल वच दर्याच्या मदगात वच रिस्क बुडो घे बुरो दोन अल्लोलो कल्लोलो जावं घे बुरो मगुची बिल्ली कितें आनी त्या वेळार दोन बोग सोम्याच्या मोगान सोम्याच्या वरत्या पातयेणेन तुवें वेचें जावन आसा तसलो अनुभव थोड्यांक मात उरिल्ले पुरो तडीर आसले पेद्रो जेजूच्या एकच उतराक म्हणा लागलो जायत आमी सगळी रात झाडां घाल्यान जाल्यार तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव मुखार वेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्या भावान आनी भयणीनो पेद्रूचे ते एक वर्तेपणो आमी मेसूंक जाय जायते फुडें हांवें पेद्रू विशयान उलयलां पेद्रूक आसलो तो हांबावा जायते जेजूच्या की ओडलो म्हूण ताणें चिंतलें पूण खरामेण जेजू ताचो हांबावा काडनो मोडनो 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 ह्या स्थितीक ताका पायलें की सोम्या तुज्या उतरा वयर पातयेवन हांव जाळ उडयता पळय हांबाव ना म्हणो ना हर एक बडी तो जेजूच्या ओडतो म्हूण चिंतालो आपूण तूं हुशार उरली इकरा जाण कांय फायद्याची न्ही म्हूण चिंतालो पूण जेजून ताचो हांबाव खातर उडोन 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 अभिमानी बळगा आसलो फकत तडीर आयलो तडीर आसलो आतां दर्याच्या मोदगात वचून संपूर्ण आपलें जीवन सोम्या खातीर सोम्याच्या खामा खातीर सोम्याच्या मिसांवा खातीर सोम्याचो अनभोग जोडच्या खातीर ताणें करसिल्लो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां पेद्रूच्या जिवनांत आमी पळय कितें जालें पयलें ताणें तड सोडी जी आसली त्या खातीर जेजून ताका म्हळें पेद्रो तुजी दोन तडी जावन इल्ले पयस हाड आनी पेद्रोन ती तड सोडली तड सोडिल्ले उपरांत सगळो ताचो बरवसो ह्या जेजूतय ताणें दवरलो जेजूतय ताणें दवरलो उपरांत कितें जालें तोच पेद्रू त्याच जेजू व्हरतो अनभोग ताका मेळ्ळो थंय वता आसतना फातयेनी ताची दोडती जावच्या देवा तुज्या जेजू तुज्या उतराचेर पातयेवन आनी एक कडेन तो म्हणटा तूं सोमी वय जाल्यार हांव त्या उदकांत त्या दर्यांत चलच्या बरी म्हाका परमण कर जेजू म्हणूंक लागलो ये 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 आनी गेलो चल्लो तेंचो उदक ताका ग्रासूंक आसलें त्या उदकांत बुडटा कोणा म्हणून भियान आसलो जेजूच्या उतराक खाल जावन गेलो आनी उदकांत तो चलोंक लागलो केन्ना तो दुबावलो तेन्ना परतून बुडोंक लागलो पूण पेद्रू पळय चल्लो त्या उदकांत चल्लो सोम्या सांगता डीपर एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड केन्ना तड सोडली तेन्ना मात साथ जाता ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूंक पिसो जावन ह्या पिशी जावन आमी जियेल्या तर आमी तड सोडिना ते तडीक अंटोन बसता तेन्ना आमचे थंय बदलावण येना त्या तुका म्हाका कितें मेळटा काय हां ओडा हांवें सांगलें ती म्हणा लागली म्हज्या पुताच्या रिजल्टा खातीर मागा फादर ताका एक बरें सैरीक मेळच्या खातीर मागा फादर ही पिडा गूण जावच्या खातीर मागा फादर हांवें म्हळें कोणेय एकल्यान एक दीस म्हणी म्हज्या पतीन रेतीर घेवच्या खातीर मागा फादर देवास्मरणां देवच्या खातीर मागा फादर म्हजो पूत देवा लागीं एक जावच्या मागा फादर ताका एक देव आपणे मेळो न्ही म्हणून कोणेय सांगोना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक म्हळ्यार लौकीक नॉर्मल पिची उदकांत पाय बुडोवच्या बरी पिची उदकांत येवचे कोरवो मात्र व्हडले व्हडले मासल्यो येनात व्हडले मासले जाय जाल्यार गो टू द डीप त्या देखून आमचें जीवन आज तसलें जालां कितें लालान पळया आमी कोणें सांगलां एकलो म्हणा लागलो फादर म्हजो पाप्पा न्हिदता फादर सगळो दीस न्हिदता कांय उलयना फादर ताचेर म्हाका केदोना मध्यान राती रडटा हो भुरगो ITI करता मुडबित्रेन रडटा आनी म्हणटा म्हजो पाप्पा कालेंगी जाला फादर कोणेंगी कितें केलां फादर घर सोडून वेता गे फादर जायत रे म्हळ्यार फाल्यां उलया सकाळीं म्हळें दुसरे सकाळीं फोन केला काल जालें बाबा तुज्या पाप्पाक आज शुक्रार न्ही रेतीर येवंक सांग रेतीर गे पोपलां काडूंक आत फादर रेतीर घेता नाका पोपलां काडूंक आत रातीर हाका घर सोडून वचोंक वर 2 हप्ते येवना फोन केले आनी म्हळें बाबा कश्ट येता आसतना मध्यान रातीर म्हाका फोन करतालो आज तुजो डॅडी या तुजो पाप्पा
कित्याक आराधनाक येवना म्हणून तुवें कित्याक ताका धाडून हांगा ताचे कार हांवें पळोवना ताचे बोलेरो जीप हांवें पळोवना तो सांजेर बेलतांगडी एक मोठुवें आराधन आसा फादर 30 मिनटांचें ताका गेला फादर गेला म्हण काले रुजवात वेता म्हण सांगतालो फादर गेला की नांगी गुत्तो ना फादर खोल एक विपर्य आसा वत्त मनीस और 2 दीस फाटल्यान हांवें फोन केला घरा म्हाका तो फोन करतालो हांवें म्हळें अळे ही गत कित्याक तुका घडये घडये येता की म्हळ्यार तुज्या बापायक तुज्या डॅडीक तुज्या पप्पाक त्या आराधनांत हांवें कितले बडी सांगलां दिसा जर एका शुक्रारा येवन बाबा शुक्रार जायना बुधवार येवं दी बुधवार जायना मंगळार येवं दी तू ये नासतना घरा बसोन तो तसो जालो खंय वसो जालो खंय ताणें तें गेलां खंय म्हज्या आबाकी गेलें खंय म्हज्या पप्पाकी गेलें खंय म्हूण तूं सांगताय ताचे व्हर तो देवाचो तांकां दरबस्त दिला मगेचे न्हू देवान दरबस्त दिला तांकां म्हणजे देवान कितलें बरें म्हण तुमच्या थंय दाखयलां तुमी देवाक मानवा सारकी इल्ले येतात इल्ले थोडे बडी येतात ह्या नंतर म्हणना हांव थोडे बडी येता खंय परवां फाल्यां शुक्रार आसतात की काल पूण तांणी आयिल्ल्यान मात्र तेर चलता म्हणा पूण तुजें पवित्रपण खंय आसा तुजें भागीदारपण खंय आसा तुजें देवाचपण खंय आसा तुजी उर्बा खंय आसा हांवें बरें जायत जाय हांवें पवित्र जाय जाय हांवें जेजू सांगता आसा जाय तेन्ना घर सोडया म्हण मोन येना घर सोडया म्हण मोन येना ताचे लागीं तास्य म्हण मग काल सिरवा बेस्ता गेल्ले तुमच्या मोतींत आसचें तेन्ना तूं फादर केदाळ पळय आराधन हांवें म्हळें तुज्या मोतींत आसचें कितें गांवचें कितें जेवचें म्हज्या मोतींत आसचें ताच्या सांगात केदाळ आसचें इतलेंच म्हाका तें पडोनूच वचना खावचें जेवचें म्हणजे तुमी कशें व्हड जातात म्हण तें विचारूंक पुरो इल्लें आसल्यार पावता इल्लें आसल्यार पावता आनी ती एक सिस्टर म्हाका विचारताली ती आमचे वांगडा पैन करताली तुमी कवच्यान नान न्ही गे फादर म्हणालें ना ना कवच्यान नान सिस्टर कितें तुमकां भूक लागना गे भूक लागले जाल्यार खाता भूक लागना जाल्यार खायना म्हणून सांगलें भूक लागले ताका भूक मितीमीर खावन तुजें कालें पोट वाडोवंक आनी तुजी कूड वाडोवंक अशें किड्यांनी खावंक फाल्यां सकाळीं कोणूय दुसरो खायना वाडे नाकात म्हणून सांगना बरें करून जेवा बरें करून खाया पण त्याच प्रमाणे बरें करून देवा साव मांडून हाडा पवित्र जाया ह्या सोम्या सांगता जिवान अपुरबायतरांची येया त्या देखून डीप एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड पेद्रूक तसलें एक्सपिरियन्स जाल्लें जावन आसा आनी उपरांत कितें जालें ओ ताचे आपोवणें ताका कळीत जालें तो म्हणा लागलो जेजून म्हाका आपयला येतलो तो म्हणटालो म्हजो आब मासली बागी म्हजो बापूय मासली बागी हांवूय मासली बागी जाय कोण ना म्हूण चिंतून आसल्या पेद्रूक त्याच वेळा केन्ना तो गुंडायेक गेलो दर्याच्या गुंडायेक गेलो आनी थंय तसो ताच्या आपोवणें ताका कळीत जालें द कॉल ऑफ गॉड टू डिसायपल टू बिकम डिसायपल कशें चार्ल्स बर्डे म्हणा लागलो तुमी सगळे भक्तीक वो एकलो मात जावन आसा म्हजो डिसायपल सीस तुम्ही फकत सगळ्यांनी ताळयो पडले तुमी ताळयो पडले सगळ्यांनी म्हळें चार्ल्स बर्डे ग्रेट म्हळें तुवें म्हळें चार्ल्स बर्डे तूं उतरणी करता म्हळें तूं खांद्यार बसता म्हणून कोणी येवना तुमी वो एकलो मात आयलो वो मात सीस तुमी फकत तूं भक्तीक म्हणा त्याच प्रमाणे केन्ना तो भक्तीकाच्या लायनीर आसलो पेद्रू जेजूचो अणभव जालो उपरांत म्हणा लागलो म्हाका तसलें आपोवणें दिलां आतां हाचे उपरांत तो मासली पागतालो की या कोणाक पागतालो येदोळ मासली पागी आसलो हाचे उपरांत कोणाक पागतालो कोणाक कोणें सांगलें न्हय जेजून म्हणलें आसा न्हय तूं आनी मनशाचो पागी जातालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून हांवें कितें म्हणचें आसा आमचो बेस आमकां कळीत आसल्यार मोगाचें न्हू आमचें जिवन भोव अपुरबायतरान वता हांवें कुटुंबांत बापूय कुटुंबांत आवय कुटुंबांत भुरगो आनी भुरगें जावन जियेत आसतना म्हजी जबाबदारी म्हाका कळीत आसा जाय हांवें एक याजाक एक धर्मीक म्हाका म्हजी जबाबदारी कळीत आसा जाय हांवें म्हणचें न्ही आय एम वीक ह्युमन बींग वीक जावन तुवें रिलिजियस जावन रिलिजियस याजा जायचें म्हण कांय गटाय ताचे वयर आसा हांव पडटा गेले म्हणाले फादर पात्रां भांगी थोडी दुखी आसात न्ही फादर ल्हानपणांत ताका मोग मेळोना गे फादर हांवें म्हळें वय दुखी आसा ती मोग मेळोना पूण तो कांय करता थंय ताचे सांगा एक जालो जाल्यार तें गॅप ताणें फील करचें वॅक्यूम इज फिल्ड आनी हांव म्हजें दूख ल्हानपणाचें म्हाका मोग मेळना म्हूण हेरांच्या मोगाक आशोवन जाल्यार तसो मोग केदाळ करचें म्हूण विचारलें ताटक्क जाली आमची कोंकणी सेक्शनाची कालें उलयतात फादर तुमी मागीर ह्या जगान आपल्या
जेजू लागीं एक जावन ताचे ते गॅप फील करी जाय. एका धर्मिकान ताचे गॅप फील करचे हांगा तुजे सांगात येवन तूं जमोंक मेळटा की हांसोंक मोग मेळटा की म्हळें जाल्यार आमचें जिवन आमचो बेस टेम्पररी 4 दिसाचो मागीर ताका देव खिशान नातलें फादर त्या देखून तो बेस्ट सोडून गेला. कित्या बेस्ट सोडून वचो जाय? कित्या बेस्ट सोडून वचो जाय? तुवें तो घेतलाय तो बेस्ट परमनंट रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता टच दवरनासलेला, जेजू सांगता अनबॉक जायनासलेला, जेजू सांगता रिलेशनशीप नासलेला दुसरो एंट्री मारता. मगचे भावन आनी भयणीनो आमी जायते पटी कितें करता? कॉम्प्रोमायज करूंक पळयता. ना, आमी जेचे सीस कॉम्प्रोमायज करच्याक न्हय, तसो व्हरतो अनबॉक करच्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां चिंती नाकात पात्रांव कोणाक आमच्या कुटुंबाच्यान सांगता म्हण म्हाका गोतू ना कोण आसत कोण ना म्हण. जनरल उलयतना म्हजो बेस म्हाका भोव गरजेचो. हांव केदाळ म्हणटा इफ आय एम ए प्रिस्ट आय नीड टू वॅल्यू इट. सोम्यातय म्हजो बरवसो, सोम्यातय म्हजो बावट सुकन पडना म्हण हांव सुकन पडल्यार उठोन ताचे सांगता वचून तसो लोक गॅप म्हणजे ते हांवें धरलो जाल्यार लोकांक हांव कितें दितालो? पडटाना हांव देंती सारतलो. हांव आयला लोकांक रेतेर दिवं, हांव आयला लोकांचे कश्ट आयकोवंक, हांव आयला तेजी कुमसार आयकोवंक, तांकां कावन्सिलींग करूं. म्हणजे ते ती दूख काडून हांव तांच्या मदें वचून म्हजी दूख तांचे कडेन सांगत जाल्यार आयिल्लेसो गायक गूण जावचो. हांवें सांगत जाय ताचे कडेन तो आसा म्हाका गूण करूं. तुम्ही म्हणा आमी सांगा वय सांगा सांगा जेजू तुज्या आमले रक्तान म्हजो गाय गूण कर सम्या. जेजू म्हज्या आमले तुज्या आमले रक्तान म्हाका बरो कर सम्या. पळया आपूण पायता आतां पेद्रू जावन ह्या देवाच्या उतरांत आमी कितें शिकोवंक आसा 3 पॉयंट तुमच्या मुखार दवरता. पयलें पेद्रून जेजूचे उतर आयकलो. ही लिसन्ड एंड ओबेड. उतर आयकलो मात्र न्ही विधेय जालो. म्हणा लागलो सगळी रात मेस्त्री आमी नट्ट घाला मेस्त्री आमकां कांय मेळोना. ताणें म्हूण येता आसलें तुका घालें कोत्ता जेजू तूं कार्पेंटर हांव फिशरमॅन. म्हाका सगळें कोत्ता खंय मासले आसा म्हूण कोत्ता उदक पळयल्या लक्षण खंय मासले सो हिंड आसा म्हूण म्हाका कोत्ता. तुवें घालें म्हाका सांगचें. हांव बोट बेंचर करूंक येता म्हणून आयकलो म्हणून फादर ओ कुमारा फादर तामिळनाडूचो फादर हाका मासली खंय आसल्याच्या दोळ्यान दिसता फादर हाचे दिश्ट बरी आसा फादर. हांव म्हळ्यार तुज्या बोटीर बरी मासली मेळटाली तर म्हळ्यार मासली पागच्याक ताका कळीत आसा. ताणें सांगीत आसलें तूं घाल म्हणटा जेजू तुजें कांय तें मराकुटिकेचें काम आसा पळय तें म्हाका सांगल्यार म्हाका कांय कळचें ना पूण मासले विशयी तुवें घालें म्हाका सांगचें. आमी थोडे फावटी अधिक प्रसंगी उलयता न्हय कानूना तें आमकां मूळ जावचें. पेद्रू ना जेजून म्हणल्या उतरां तो म्हणून तुज्या उतरा काल हांव विधेय जावन म्हजी जाळ घालता. पळया उतरा काल विधेय जावन म्हजी जाळ घालता. आनी थंय ताणें जाळ घाल्या क्षण मेळ्ळो तो मासल्याचो हिंड. विधेय पण भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. इगज मतेन मात न्हय तुज्या कुटुंबांत एकामेकाक सांगता. एकली आज म्हणा लागली फादर म्हजो पूत UK आसा जावंक बरो पूण एका म्हयन्याक आयिल्लो फादर तित रूल फादर स्ट्रिक्ट टायम इज टायम. ते एकलें जाल्यार काल जाय बिणी तूं तुज्या पुताक इतलें स्ट्रिक्ट धरताय न्ही गी आतां जोड येना गी तो जोड इलेक्शन रूल चेंज जाता की म्हणे खंय तिणें जोड इलेक्शन रूल चेंज जाता की आं त्या देखून म्हज्या भावन आनी भयणीनो घरांत आमच्या भुरग्यांक कितलें जोरूंक जाय तितलें दवरा जबाबदारी शिकया आनी तुमचें आवयपण आनी तुमचें बापयपण बरें करून सांबाळा. त्या देखून तो कितेंय जोडटा म्हणल्यार लक्षण कितेंय करूंक जायना. हांव केदाळे म्हणटा ना कित्याक हांवें म्हणटा की म्हळ्यार 15 वर्सां इस्कला आसा म्हजी भुरगीं इतली विधेय जावन आसतालीं नॉट ए सिंगल चायल्ड एज डिसओबेड. कित्याक एक बरो बापूय जावन आसतालो बरो बापूय जावन आसतालो. आय एम युअर फादर म्हणटालो. म्हाका थोडी विचारताली तुमी तांचो फादर की फादर वय हांव तांचो फादर हांव. एका बापायन ताच्या भुरग्यांची मोव पुरबाय तरान जतन करूंक आसा मोव पुरबाय तरान मोग करूंक आसा. एका आवय त्या प्रमाणे त्या भुरग्याक सांबाळूंक आसा. त्या देखून तिणें म्हणटाना म्हाका भितरल्या भितर बारीक खुशी जाली. हांवें चिंतलें येस दीस इज वॉट स्ट्रिक्ट टायम इज टायम फादर कितें करूंक आसा तें करूं दी ना म्हणना हांव. पूण भायल्या गांव गेला तो UKत आसा तो काम करता तो जोडटा म्हणून ताणें आसलें बरें आयशरामी करूंक जायना. रूल इज सेम दॅट इज वॉट आमची इगज आसूंक जाय आसली. त्या प्रमाणे आमी चल्ले जाल्यार आमची इगज मात दरबस्त मापान फळ दिवंक शकता. आज कितेंय कोणेय उलयल्यार जाता YouTube आसा म्हूण थोडे जाण कितें 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 बरो पाद्री कोण खोटो पाद्री कोण तूं कोण डिस्कशन करूंक त्या विशयान. म्हज्या बाबा हेणी न्हू थोडे जाण YouTubeान उलयता आसतना इल्ली नॉलेज काडून उलयतात.
आमचे पाद्रापोर आमी सांगाता मेळ्ळे एक दीस 4-5 जाण ते म्हणूंक लागले ताचे युट्यूबान एक आयला फादर ताका कांयच एक्सपिरियन्स ना म्हणूंक लागले डायसिसां पाद्रा म्हणूंक लागले तो एक रिलिजियस पाद्रा ताका खाली ताच्या कम्युनिटीचे एक्सपिरियन्स शिवाय ताका फिल्डांत एक्सपिरियन्स ना पास्टलांत एक्सपिरियन्स नासतना ताणें कशें उलोवचें फादर म्हणूंक खंडीत जावं म्हाका तितले एक्सपिरियन्स आसता मात्र हांवें उलय शिवाय म्हाका एक्सपिरियन्स नातले हांवें सांगूंक जायना म्हगेचे भावन आनी भयणीनो तें सक्कडी काडून आमचे भावार्थ मेगडोवन घेवचें न्ही आमी आसोंक जाय विधेय जावन जियोंक जाय विधेय म्हळ्यार गुलाम जावन न्ही विधेय जावन मोगाचें विधेयपण त्या खातीर म्हजी भुरगीं मोगांत म्हाका आयकतालीं एक शब्द सांगल्यार पुरो 48,000 भुरगीं म्हाका बेंगलोरांत आसलीं जस्ट म्हज्या असेंब्लीच्या पोडियमार जावन एक शब्द सांगल्यार सय निशब्द म्हज्या मतीन केदाळे एक आसलें हांव कॉलेज करतना बेंगलोरांत एक दीस नासलें एक दीस जेज्युटां बरीं हांवें एक खमाण दिताना म्हज्या भुरग्यांनी सायलन्स रावचें बरें आसलें कित्याक एक जेज्यूट ह्या जाग 5,000 भुरगीं ग्रावंडांत आसतना लायट पालवेले तेन्ना तांणी बॉब घाल्ल्या हाची एकच एक उतरार सगळें ग्रावंड सायलन्स दॅट इज कमांड तेन्ना हांव केदाळ चिंतून आसलो हांव जेज्युटांडा शिकलां तर हांवें एक दीस असलें इस्काल चलय इस्काल कोणेंय चलोवंक जाता पूण आमी बोवापर पायता मोगान मायपासान ती इस्कालान चलयली जाल्यार आमची भुरगीं इगज मातेक बोवा आपुरबायची मोतयां जातालीं तो देय म्हजे थंय आसलो आनी आमचो देय तो जावंक जाय त्या खातीर ह्या भुरग्यांनी एकच एक कमांड रिमेन वेर यू आर कीप सायलन्स पिन ड्रॉप तें बियान म्हणान कित्याक 48,000 मागीर कोणेंय बोब घालयताले पूण नाका तो मोग आमचो मोग जबाबदारींत आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय त्या खातीर ओबेडियन्स अँड लिसन टू द वर्ड पेद्रून आयकलें आनी पेद्रू त्या परीन जालो दुसरें टेक रिस्क पेद्रू रिस्क काडूंक भिवंक ना गेलो म्हणा लागलो वता कितें जाता काय वारें वादळ येता काय कांयच ना जेजूच्या उतराचेर पातयेवन मुखार वता आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो भियेचें म्हूण कांय गरज ना तो वाटो उक्ते करता त्या देखून आळसाय नाका आमचे मिसांव आमी मुखार व्हरतात आनी देवाचें मिसांव जावन आसा देवूच आमकां आदार दितालो देवूच आमकां व्हरतालो त्या खातीर हांवें केदाळ म्हणचें आसा आमच्या मिसांवाक म्हाका तेंत जाय म्हाका येंत जाय म्हाका असेंत जाय येत्त जाग्यार जायचें म्हूण कोणेंय नेमूंक ना देवान तुका खंयच्या जाग्यार धाडटा त्या जाग्यार तुका दवरूंक ताका कळीत आसा एखादो वेळ त्या जाग्यार तुका दवरूंक जायना त्या जाग्यार तो तुका धाडिना त्या देखून आमच्या धर्मीक जावं दी याजक जावं दी लायक जावं दी आमच्या जिवनांत इगज मते काम करतना रिस्क बरें जिवी जियोवच्याक बरें पवित्र जावच्याक आपुरबायतनान सम्याचो अनुभव करच्याक रिस्क घेवंक जाय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आनी तिसरें बी हंबल युअरसेल्फ कलते जाया कलती जावया सगळे आमी कलती जाता आसतना सोमीत आमकां वर्तो करतालो ताका त्यामुळे आमचे वांटो सोमी तयार करतालो त्या देखून हांगा बसोवन तुवें खंत काडल्या कांयच फायदो ना सोम्या कडेन माग सोमी ताच्या दुतांक धाडटालो ही म्हजी पातयणी आनी जायते पटी मोगाचे न्हू जायते पटी न्ही हर एक पटी त्या पातयणीन सक्सेस कित्याक म्हळ्यार हेणे वतना फकत ते देवा कडेन मागचें देवाची उतरां म्हज्या तोंडांत उसरचीं थोडे गायन करचें देव सुरक्षीत तरान त्या वाटेक त्याच वेळाक पायता कित्याक ताचे वयर म्हजो बरवसो त्या देखून आमी शिकोवंक अशें लिसांव देवाचें उतर आयकोवचें आनी ताका विधेय जावन जियोवचें देवाच्या उतराचेर म्हजें जिवन होंदोन जियोवचें दुसरें टेक रिस्क बोवा पुरबाची कथोलिक जावच्या खरें क्रिस्तांव म्हणून जियोवच्या भियेनाकात कोणी सांगता ताणें तुका तशें केलां तुका अशें केलां कोणा तेंच जाता मग येवची पोरां तिंत पदर कालिंग जालां पदर तें तांबडें दिसता पदर हांगा धोवें दिसता हांगा उलट्यो दिसता जायत बाबा येता हांव त्या आमचो वगेत रावन बोसिल्लें मागीर घरा वचून समजण दिलो वयगी पदर तशें पदर कित्याक म्हळ्यार ताचेर बरें वचना ताचेर पातयणी ना म्हजो एकच पातयणी तुमकां सांगता ह्या सोम्या वयर पातयेवन हांव गेलो जाल्यार कोणेंच म्हाका बाद करच्या बरें ना कोणें म्हाका वायट केल्यार म्हाका कांय जावचें बरें ना कोणेंच म्हाका ती बोलावच्या बरी ना दॅट इज माय फेथ ती पत्यणी तुजे थंय आनी म्हजे थंय आसा जाल्यार इगज माता वाडटली इगज माताचो भावर्थ वाडटलो दॅट इज टेकिंग रिस्क वगेत बसचें न्ही प्रेक्षक जावचें न्ही थंय थोडे तडीर येवन इल्ले उदकान पांय बुडोवचें न्ही वच मोदकात
काण घे रिस्क थोड्यांक आमकां इगज मेळ्ळे लक्षण आतां कुर्साचो गुर्तू काडूंक सयतिल्लोच दिसता कोण पळयता काय बिंदास बायकार वताना जाल्यार सुरतकाली गर्जे तेणें वता आसतना कुळुरी गर्जे वता आसतना मुक्काई तेणें वता आसतना म्हाका ती समर्थ म्हजी देव उगडास करचो म्हजी तकली बागोवची देवा मुखार विधेय जावचें कॉमन आमी ते आमच्या जिवनांत करी जाय मोगाचें हेरां करतात की नागी तूं विचार नाका तूं कर हेरां तुका पळयलीं करतलीं तुजें आदर्श जिवन मुख्य पब्लिसिटी न्ही आज आमच्या समर्थान पळयलें जाल्यार थोड्यांनी ल्हान कामां करून कितले व्हडले हायप दिवन कितले कितले व्हडले व्हडले व्हिडिओ करून घालून करचें काय ना पोर एकलो आमी अशें मेळ्ळे पात्रां म्हणा लागले केल्लें पुरा आमी लास्ट घेवन की दिल्ली ताणें फोटो गेलो तासो खाल्यार कसलें पुरा म्हणा लागले आमकां म्हळ्यार पब्लिसिटी जायचें कित्याक म्हजें पोट बरो जाय म्हजें घर बरो जाय म्हजें तुपें बरो जाय म्हाका खंय कितें जाय दोरी जाय थोडें म्हज्या भावन आनी भयणीनो तुजी नीज सेवा करता आसतना तसली पब्लिसिटी तुका गरज ना तुज्या सौम्याची सेवा करता आसतना तुवें हायप करून दाखयचें म्हणून कशें कळटालें लोकांक तुजें आदर्श जिवन तुजी मोवाळाची उतरां तुजें कार्य ऑटोमॅटिकली देव कळीत करतालो तुवें कितें तूं कळीत करताय पळय तातूंत 25% स्वता सागी म्हण पळय कित्याक तुमी म्हणून बरो पात्रांव कित्याक स्केप्टीक आय हॅव ऑब्जर्वड आनी त्या मनशांची वळख आसा जायते पट्ट्या रेतीर मंदिर आसतना ताका हांवें ऑब्जर्व केला गांवांत हांगा आसले उपरांत कोडयाळ आसले उपरांत हांव जायते फॉलो करता पूण कोणाकी चड सांगना कोणा विशयी हांव उलोवंक सांगना तो तसो वचून पूण जनरली तुमच्या मुखार दवरता आमी कित्याक पब्लिसिटी करता हांव म्हळ्यार आमचें तें आसलें पोकळपण आमच्या खातीर गरज ना हांव घेताले म्हणच्या खापुजीन मान्ना विशयान तुमी कांय पब्लिसिटी करिनात कोणें दिवचें म्हळ्यार तुवें दिलाय कापुजीन पात्रापणी आमी दिलाय लोकांनी दिल्लें न्ही तुवें घालें पब्लिसिटी करन तांचे 2 पोटे काडन ताणें ती वरवीं काडयतना तुवें ती शुक्रार दिल्ली वरवीं सगळ्या लोकांक कळीत करची दॅट्स इन्सल्ट म्हूण सांगलें हांवें एकच एक पोटो काडून खापुजीन अन्ना जेवताना कोणी दिता आयली रेतीरीची दितात हांवें न्ही काणी ना म्हळ्यार प्रॉविन्स कळीत ना बारी बरें प्रॉविन्स दिना लोक दिता प्रॉविन्स कापुजीन मान्ना यार कापुजीन अन्ना दिना लोकांनी दिवचें तांकां कळीत आसा पुरो म्हजे भावन आनी भयणीन आमी थोडे फावटी कितें करता त्या बाप दुबळ्या लोकांचे पोटे काडणे तांकां व्हरून हायलायट करणे म्हजें पोट भरच्या खातीर ताका आस्तीत ना ताका एक जिवनांत गौरव ना म्हजे भावन म्हणजे तुजी कार्य आनी तुजी कामां सम्याच्या वरत्या अनुभोगांची येत आसतना आदर्श जिवांची आदर्श बी हंबल खालतो जा आनी कालतें जा वडपण नाका वडपण मेळोन त्या वडपणांत एक जावन आमी आमचें जिवन पिड्यार करचें नाका म्हगे भावन आनी भयणीनो आपुरबाय तरान जिवांची जिवनच्याक सम्यान आमकां आपयला तो समिताचो अनुभव त्या देखून खंयच्या लेवलार तुमी आसात म्हण हांव तुमकां विचारना वेदर यू आर इन द प्रेक्षकर लेवल अभिमानी बळगा अ स्पेक्टेटर्स वेदर यू सीकर लेवल थर्ड मात्र थोडे पाय मात भिजेल की यू आर डीपर एक्सपिरियन्स विथ द लॉर्ड दर्याच्या मोद्याक वचून सोम्याच्या गुंडायच्या अनुभवान तूं आसाय की तुका सोडले आनी म्हाका सोडले आमचेतल्याक आमी निर्धार करचो आनी एखाद्या वेळा आमी त्याच अभिमानी बळगा ह्या प्रेक्षकर बळगांत आसा तर सीकर्स थडी घेवंक पळया थडी जावन आमी मुखार वचून त्या गुंडायच्या गुंडायक कसले गुंडाय पवित्रतेची गुंडाय देवस्पणाची गुंडाय कसले हायट उंचाय त्या सोम्या सांगता म्हजी उंचाय सोम्या सांगता म्हजें जिवन आपुरबायचें मोगाचें मायपासाचें पवित्रपणाचें फकत गरज पडटना मात्र न्ही हर एका वेळा तें जिवन हांवें जिवंक आसा थंय जावन आसा सोम्यान पेद्रूक दिलो अनुभव त्या देखून उपरांत पेद्रू म्हळ्यार कितलो सुटसुटीत जालो आनी ताचें मिसांव कितलें बरें जालें पयलें अहंकारांत आसलो हांबावांत आसलो उपरांत खालतो जावन म्हणा लागलो तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव करतालो सोम्या तुवें सांगिल्ल्या बरें हांव करतालो तर नॉट ए ल्युकम कॅथलीक जस्ट फॉर द नेम से कॅथलीक बाय चॉयस तुजी ती विंसोण एक खरो क्रिस्तांव हांव जातालो क्रिस्तांव जाता म्हूण तुवें खंय वचून दोलबडेचें म्हण ना तुजें जिवन आदर्श जावन दी तुका पळयलो म्हणून दी हो जावन आसा खरो क्रिस्तांव हें जावन आसा खरें क्रिस्तांव न्याय नितीन सता नितीन बऱ्या तरान जियेतात त्या दळा सोम्याक
एक रुजवात सोम्याक एक साक्ष आम्ही जातले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळे आम्ही उभे राहूया मग एक घडी बर सोम्याकडे माग या वेळा सोम्या केंच्या परिस्थितीन हांव आसा केंच्या लेवलार आसा फर्स्ट लेवल प्रेक्षकरू स्पेक्टेटर सेकंड लेवल सीकर जस्ट तडी म्हणून राहिला पाय भिजोंक मात्र गरज पडले जाल्यार धांवूंक तयार आसा पळापळ घेवंक हांव तयार आसा थर्ड लेवल डीपर एक्सपिरियन्स विथ द लॉर्ड अनुभव समस्या तो अनुभव करच्यात प्रत्येक तरा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळा तुमच्या जिवनांत कितें सकडी कश्ट आसात वळवळे आसात जावंक बरो तडपडी आमी जेजू सोडून पयस गेल्या नानांत तरान हेरांच्या बुलावण्या खातीर हेरांच्या त्या उतराक मान दिवन समेतान पयस वचून म्हजें जिवन आज पिड्यार केलां भियेनाका फाटी थंय सूख तुवें केल्याय जाल्यार जेजू कडेन सांग जेजू हांवें सूख केलें जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हाका बक्षी म्हाका तसलें बक्षण दी म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरें कर जेजू म्हाका जेजू आनी म्हाका तशें वचोन दिना म्हाका तुजो अनुभव जाय सोम्या अनुभव नासतना हांव तुज्या पयस गेलां अनुभव म्हाका नातलो त्या देखून म्हाका कितें करचें म्हण कळीत ना त्या वेळार हांव गेल्या आनी गेलां ह्या वेळार आमी मागया सोम्या काळीज म्हजें तुज्या काळजांत एक जावं दी सोमिया म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजें सगळें जिवीत तुजें जावं दी काळीज म्हजें ही जिणी तुज्या जिणी बरी करो भरपूर कृपेन बरो काळीज म्हजें नितळ कर निर्मळ कर सोम्या म्हाका तो अनुभव जावं दी म्हज्या काळजांत तसलो उजो पेटोवन दी तसलो खतखतो मोग म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवनांत जिवंक तुजो म्हाका भागीदार कर सोम्या काळीज म्हजें तुज्या काळजांत एक जावं दी म्हण मागता आसतना म्हाका म्हाका तुज्या तोंडांत तुज्या उतरां येवं दी तुज्या वंटांत उतरां येवं दी तुज्या गळ्यांत दी उतरां तुज्या जिबेंत दी उतरां जेजू म्हाका तुज्या बरी कर तुजें म्हजें काळीज तुज्या बरी कर म्हजी जिणी तुज्या बरी जावं दी पान संख्या 120 120 काळीज मुझे तुझ्या काळजांत एक जावं दी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनांत एक जावं दी काळीज मुझे तुझ्या काळजांत एक जावं दी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनांत एक जावं दी मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी मोजी जिणी तुका अर्गा की जावं मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी मोजी जिणी तुका अर्गा की जावं दी काळीज मोचे तुझ्या काळजांत एक जावं दी सोमिया मोचे मन तुझ्या मनांत एक जावं दी देस म्हजी जिणी तुका दिता सोम्या तुज्या काळजांत एक जावं दी म्हजे वरती मेटान तुज्या मेटांनी एक जावं दी म्हजी आशा ही जावन आसा तुजे बरी जावंच्या आगे कर म्हजी जिणी एक रुपांतर एक बदलावण निरंतर तुज्या पवित्र सत्तेन बरोवंक आशिर्वादांनी भरलेली देवास्पणान भरलेली रिस्क काणकोण तुजो करो अनुभव करूंक त्याच गुणाच्या भावार्थान बरोवंक उंचायची महाप्रभूची आत्मीक मेटां समकोवंक जाय जाली सर सकत म्हाका दी जिणी आशा ही मोची सोम्या सौका तुझे भरी करजिनी ही रूपांत सोका तुका मानवची काळीज मोची तुझ्या काळजांत एक जावं दी सोमिया मोचे मन तुझ्या मनांत एक जावं दी चिंतनाने करण्याने म्हज्या जिवनच्या सक्स तुज्या मोगाक एक आदर्श जिणी जिवनच्याक म्हाका पाव कर सोम्या आयच्या दिसा हांगा आसा आमी हांगा आसा
सगळे आम्ही तुझ्या मोगाचे भरगी आमच्या काळजान कितें सगळे आणलेपण आसा कितें कुळडेपण आसा कितें ती बंदड आसा कितें ती दंडसंकाय आसा कितें सगळे नाका जाल्ले वायट त्यो म्हज्या काळजांत आसा आनी त्या देखून म्हाका करत तुजो असीस जावं खरें तुजी भक्ती करप वरा मोगांत तुजो अनुभव करूंक कसली आडखळ आसा ती सगळी आडखळ नितळ जावली निर्मळ जावली म्हाका तुज्या वरत्या मोगान वेंचे सकस जावली चिंतानी करण्यानी दिवच्याक साक्षत्या मोगा गोळादी करत बेचेनी लालेन मागाव करते पोरी चलतेपणाचे गुण म्हज्या देखील इसमोचे तुझ्या कळसांगे सावती सोमिया मोळ्या दाळ्या उदार पावणे माझी बाई तुझ्या मोरात तुये सावती एकला देईन ऑटोच्या सम्याचे इसमोचे कळसांगे तुझ्या कळसांगे सावती सोमिया सम्याचे जो बापा तुझे मोर परिवार तुझ्या मोरात तुये सावती तुझे मोर तुझ्या मोरात तुये सावती हालेलुया 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 अर्घ स्तुती दिया सम्याच्या वरत्या मानात सम्या तुझा अनुभव जावली सम्या त्याच गुणाच्या उत्कान कसं पेत्र केलं की त्याच भावार्थीचे गुण आहे आणि त्याच पवित्रपणाचे उंचाय चढव to go higher and deeper in my life to completely surrender myself म्हणजे जीवन तुझं समर्पण करच्या संबंधारा तुका दिवच्या जेजू म्हणजे जीवित तुझे जाऊच्या म्हणजे काळी म्हणजे मौन म्हणजे गुण अति की तुझ्या खुशेपरपणे जावली सगळे आम्ही दिबेर पडया मगाच्या त्याच समेचे आशीर्वाद घेऊन गायत्री जाव्या समे दिता ते खरेपण बरेपण आम्ही मानून घेवया समेचो आधार आयच्या दिसा यथेश्ट मापान तो आमकां दिता तेच बरेपण ह्या वेळा आमी घेवया येत्या बोडा साक्रामेंता सांगनामान करूया पूर्वीला त्या रूपा बोगला नव्यो रीती आधार्या सलगोन वेच्या अस्कत्विस्या बाबार्ताचे बोल दिव्या जसे बापा तसे फुता उल्हासानी स्तुतीसा पोतवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात बसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता आमेन हे देवाचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टमाना सुगडा त्यो आमकां सोडलाय आयच्या ह्या भागीदिसा त्यो आमकां हांगा वर्त्या बजिलिकांत साम लॉरेन्सच्या वर्त्या मजतीच्या मारिपाद आमचे जिवन पवित्र करूं भगवंत करूं आणि चड तुझ्या गुणायेन तुजो अनुभव करूं आमकां पावक जो जेत आनी राजवाड चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन सोम्या तुझे भोवती तुझे दानपोशी सांगोरो पाराग्रेतान प्रगट
सौम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी सान भरून बाराकी तान फरकतलेल्या तुझी निर्मी मुगच्छा भाव भयणीनो देवाकार गानिव्या देवा उपकार बावडी आंदणे गेले सर बरेपण आमी वाकाडया आनी आयच्या दिसान देवान आमकां सांगत हाडला मिसाच्या बलिदानांत पवित्रान भाग्य घेवंक आयती जाता आसतना पवित्राच्या नांवी देवाक भागीदारपण जावन एक पोटोन मिसाचें बलिदान आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे असो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक मिसांव जावन आसा देवाचें. देवान त्या मिसावाक आमकां नेमल्या करीत आमी ते मिसांव आमच्या हातीन घेवंक साथ दिना. पूण केन्ना देव त्या मिसावाक आमकां नेमता आनी आमकां विंचता तस ते मिसांव बळादीक करूंक तसो आदार आमकां दिता. आमी मागोवंक जाय ताचे कडेन त्या सुम्या कडेन वर्त्या तरान आमकां ते मिसांव संपूर्ण करच्या तुज्या योजनांत भागीदार जावच्याक सदांच साकार जिवन जिवंक आमकां पावो कर म्हण. मात्र न्हय आसता आमचो पामार्थ गुंडायक व्हरोंक आनी आमचे पवित्रपण उंचायक व्हरच्या खातीर देवाचो आदार आमी मागया. तो आमकां सदांच तयार आसा आदार दिवंक. आमचे सांगता तेजे आजारपण आसतना आमी कांयच भिवची गरज ना. सोम्याचे वर्ते मिसांव संपूर्ण घडच्याक तोच आमकां वाट दाखयता आमचो आदार मुखार व्हरता. आनी तसलें बरेंपण ताणें दिल्लें आसता. समलोर्साच्या वर्त्या मजतीन ह्या बसिलिकांत आमी मागली सगळी मागणी खंडीत जावन तो संपूर्ण करतलो म्हणल्यार बरो शांत आज आमी हांगा जमल्या. देव आपल्या दुता धाडटलो आनी आमचे कितें सकडी विनवणी आसात आनी कितें सकडी प्रार्थना आसात ती ताच्या खुशे प्रमाणे आसात तर खंडीत जावन ती संपूर्ण जातली म्हणल्यार बरो शांत आमी मुखार सरया. आमचे तें आसलें उणेपण वळखून घेवया. मिसाच्या बलिदानांत योग्य रिती पात्र जावंक आयती जावन सांगता म्हणया. हांव पातकी चोर पददार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरून सांगता. मनांचे दोन तोंडांत उसरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच जावंक हांव सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनातिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आमकां सुश्णाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा महिमा देवा उंचली आणि शांती ताच्या इष्टा सर्वेस बोला देवा सईचाराया देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्याची सुखी So
सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकत बापाच्या उच्च पोस्ताय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उछान पेटवून बघ्यो लोरे दुर्बळाच्या सेवेन विश्वासी रावण आणि रक्षकाचे कष्ट मरण ससून महिमेवन सांग पावलो तुझ्या मोगासारखो दुर्बळाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि तुझ्या पावलांचो आमकां बळती आमी मागता आमच्या सम्यान पुताचे जो क्रिस्ता वरवी तो कर देव तुझे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियत आणि राजवार चलयता ससनाच्या ससना हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमी इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विश्वांनी परकुये तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली उज्याचे आंकडे दाट काळोख मोडाची सवळी आनी वादळ तांणी पळयले तुतुरेचो आवाज आनी तरतरवपी उतरांचे गरजणे आयकले ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली ते दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मैजेन म्हळें हांव भियान तरतरतां पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवान देवाच्या शाराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सरकार नांव दखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यात सर मनशाची जडती करतेल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या मनशाच्या आत्म्या समकर तुमी उबी जाल्यात नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शणैल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात देवाचे उतर हे देवाची ओळख कर मंदिरात देवा तुझो निरंतरी मोगा सर्वेस्पोर कितलो वर्तो आमच्या देवाच्या शहरात ताका मान फावो कितलो तासो पवित्र दोंगर उन्नत सोबी अक्के प्रितुमेसो तो आनंद तुझ्या मंदिरात देवा तुझो निरंतरी सियोन पर्वत उत्तरेचो
शहर हांगा ताच्या कोट्यामध्ये आपुणूच ताचे घट बुरूस देवान दाखोवन दिला. तुझ्या मंदिरात देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळता. जे कानांनी आयकला ते दोळ्यांनी आमी पळयला. वय आमचो देवानी सैनाचो सरदार जावन आसलेल्या सर्वेस्पराच्या आस्थाना आमी देखला. देवूस या शहराची सदांकार राखण करता. तुझ्या मंदिरात देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळता. तुझ्या मंदिरात देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे राज लागी पावला. पातकी चिणी बदला आणि बरी खबर सत्मना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोहे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसां सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोते जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तू व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वसासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंयतून भायर सर वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें ते भायर सर वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकां प्रसांग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी सवार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. दैवाचे उतर हे भगवान समलोरे सजवर्त्या मोगान हांगा समल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, ह्या साक जावच्याक तरबेती घेवन सो एकलो तरणाटो बेगीन मरण पावता कोणा म्हणल्या खातीर ताका वोर्त पयलेंच दिल्ली जावन आसा. ह्या जाकी दिक्षा थोड्या म्हयन्या पयलें दिवन मरण पावता काय म्हणलो एक संदेह ते आसलो. पूण उपरांत त्या दिक्षेद्वरी तो ह्या जाग वापरपाची सेवा दिता आसतना जायती पिडा ताका आयली. त्या पिडेन तो वळवळो
आणि असे म्हणा लागले की आणि हाका कांयच करूंक जावचें ना म्हणून त्या ह्या जागाक चियोन्ने रितोंदो म्हळ्यार इटलीच्या त्या गांवाक धाडलो तें आसलें तें कॉवेंत आणि तो जावन आसलो सांत पाद्रे पियो. पाद्रे पियोक तरणाटो याजाक जावन आसतना जायती पिडा आणि त्या पिडे निमती आणि ह्यो चड ते मोनसागी नांगी कितले दीस आसा ते चियोनी रितोंद म्हळ्यार कॉवेंतान तो आसोनी म्हळ्यार कधी धाडलो लांब आवदेवरेक तो थंय आपली सेवा दिवंक पावलो. कशें सम्याचो आदार ताणें मागलो, सम्या थंय बरवसलो, सम्या थंय तो आपलो अर्यकी निर्धार ताणें घेतलो आणि सम्या खातीर आपलें जिवन आमी समर्पीत केला. तें जिवन तत समय मुखार सून व्हरतलो म्हळ्यार एकच एक बरवसो संत पाद्रे पियो थंय आसलो. संत पाद्रे पियो आपल्या वर्ता जिवितान मागतलो जेजू म्हाका तुजे 5 गाय दी आणि ते 5 गायाद्वारी ती तुजी दूख हांवें अनुभव करच्याक म्हाका पावो कर म्हणल्या विशयंत तो नियाळ करता आसतनात ताचे वयर एक आंज बडो येवन बसलो अनुभव ताका जाता आणि त्याची सगळी कूड रक्तान बुडता. आणि त्या दीस जेजू ताचेर काकू दाखयली आणि ते 5 गाय ताच्या कुडीर कंसले. तेजे फ्रात भाव येवन पळयत आसतना सगळो रक्तान बुडला. ताका धुवन ते नितळ करतात. उपरांत त्या 5 गायांनी वळचे ते रगत पाद्रे पियोक मात्र कळीत आसले आणि त्याच्या गायाच्या वर्ता पवित्रपणा देखून जायतो लोक ताच्या लागीं येतालो. आणि अशें येताना एक संदेह उसारलो की हो पाद्रे पियो आपले व्हडपण लेखच्या खातीर आपण प्रसिद्ध प्रख्यात जावच्या खातीर नकली गाय घेवन आसा म्हणून ताचे वयर एक आपावाद येता आसतना पाद्रे पियो भियेलो ना. बऱ्या मोगान देव कडेन मागी लागलो तें कितें तुवें दिलां तें तुज्या तातांत आसा. आणि अशें आसता व्हॅटिकनांत जावन वैज्ञानीक तरान तें संशोधन करून ते नीज गायकी ह्या नकली घेवन पळोवच्या खातीर जायिल्ले जावन आसात तेंचे रायबारी. आणि त्या प्रमाणे प्रादिनी ताका तांच्या हाताखाल केलो. तांणी अशें हुकूम दिली की पाद्रे पियोन घुमसार आयकोंक नात, परगट तरान मीस पेटोवंक ना आणि ताच्या बदलाक ताणें एका ल्हानशा कुडा भितर बसून आसा जाय ताचे मागणें करना आसा जाय. लगभग मोगाच्यान 3 वर्सां अवधी आसली ते सगळे गाय न्हीज घी म्हण पळोवची. आणि अशें अकरेक अशें ताणें उसारलें की हे पाद्रेपेचे 5 गाय नीज क्रिस्ताचे गाय ताच्या कुडीर आसात. तो आपल्या प्रख्याती खातीर प्रसिद्धी खातीर करिना. देवान ताच्या वर्त्या मोगा पुताचे गाय पाद्रे पे थंय कंसयले म्हणून ताका परत परगट तरान मिसा मेटोवंक घुमसार आयकोवंक लोकांची सेवा करूंक लोकां एखादी मागणें करूंक लोकांची पिडा गूण करूंक ताका परवानगी मेळटा आसतना विचारलें जावन आसा पाद्रे पियो तुका कांयच तुजी सूख नासतना अशें ताणें बदलाम घालन तुका त्या कुडा भितर विचार केलो कशें तुका बगलें म्हणटा आसा. पाद्रे पियो म्हणा लागलो द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट. म्हळ्यार म्हज्या पवित्र सभेचें एक ल्हानशें तापड भोव गोडशें आसलें. विधेयपण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आपल्या जिवनांत वत्या तरान मानून घेतलें. त्या खातीर उतर प्रायमरींत तो वाचलो जायत्या लोकांक गूण करून शकलो. मान्य आसता 2 जाग्यांनी भायर लोकेशन एक देणें ताका मेळ्ळें आणि ह्या दरी पाद्रे पियो प्रख्यात संत जालो. आधुनीक काळार पाद्रे पियो कडेन मागलें तो केन्नाच ना म्हणना. हाका कारण इतलेंच देवान म्हाका संवसारांत धाडला एक मिसा म्हाका दिला देव तुमून धरसून व्हरतालो. ते 5 गाय जेजूचे म्हजे थंय कंसल्यात तर ताका कळीत आसा खंयच्या तरान हांवें मुखार वचूंक जाय आणि त्या सांता द्वारी ताणें आपल्या हर एकी पिडेस्त गूण जातालो. त्या देखून फुडल्या दिसा सांजेर म्हणल्या पर्यंत पाद्रे पियोच्या पंथाच्या मिसाक कॉपेलाच्या भायर जायतो लोक हरिहरीने आसतालो. हे आमी पळयलां ताच्या वर्त्या त्या पिंतुरांत ताणें केल्लीं ती अजापां. मुगेच्या भावन आनी भयणीनो देव एका मनशा विंचतना ताका कळीत आसा खंयच्या तरान त्या मनशा मुखार व्हरत जाय. ताच्या सेवेक तो भागीदार करता आसतना ताचे सीस म्हूण मानून घेतना
आमचे काम इतलेंच आमचे जीवन उक्ते करून आमी सोम्याक दिवचे ते समर्पित जीवन आमी जिवंक जाय त्यांचं जीवन जियेली मोरी माता आपले सगळे जिवीत देवाच्या वर्त्या मिसावाक तिने वांटेली केले आज आमी खरी क्रिस्तांवां जावन आसतना आमचे जावन कितें अपेक्षित देव हाच्या वांजलान आमी पळयलें जाल्यार कितेंच वरची गरज ना तुमी वेता आसतना खंयच्या घरान तुमकां वर्त्या तरान आव्हान दिताले स्वागत करतले थंय रावा एखाद्या स्वागत दिनान तुमच्या पांयाची धूळ पापडा पूण बरें करच्याक विसरोवचें नाका सांग बरें संवसार आसतना जायते पटी आमकां बरेंच मेळना आमी बरें करतनाय आमचें खंडन जाता आमचे विरोध जाता आनी अशें विरोध जाता आसतना भियेवची गरज ना कित्याक मिसांव जावन आसा बापाचें बापान तें मिसांव आमकां दिलें जाल्यार त्या मिसांवाची हर एक वाट तसो बाप उक्ती करून दवरतलो आज अख्ख्या संवसारांत देवाच्या उतराची परगटणी जाता जाल्यार हाका कारण जावन आसा बापाचें योजन श्रेष्ठ योजन बाप दिता आज आमच्या भुरग्यांक आमी पळयलें जाल्यार जायते आमचे भुरगे नेणटी आसतना ल्हान आसतना ह्या धाव्या क्लासीमध्ये आसतना कितल्या बरोबर तर आलतार भुरगे जावन आसतात आलतार भुरगीं जावन आसतात खोयरांत आसतात वाचप आसतात देवस्पणांत आसतात पूण सडनली म्हणटात फादर कितें जालें म्हण कळीत ना म्हजो भुरगो इतलो पवित्र आसलो इतलो भगवनपणान जियेतालो आतां सडन कितें जावन ताचे थंय नाका जालें विधवळी आयल्या सांगलें आयकना भायर आसता कालकली आवय म्हणा लागली फादर म्हजो भुरगो PUCंत आसा फर्स्ट इयर कितें करता म्हणना म्हाका आयकना हांवें सांगलें कितें उतर आयकना घरांत भायर घालता म्हळ्यार थुकत हांव भायर घालता म्हण सांगता ह्या जागांनी येवन ताका बूस सांगून त्या प्रमाणे ताका थोडे इशारो दिल्ले तेन्ना तो म्हणा लागलो हांव केंचेय आयकोनचो ना आनी ह्या वेळार ती रडटा आनी म्हणटा बापा कडेन मागिल्लें म्हजो पूत पात्राप जाय आज ताची विधवळी पळयता आनी कितें म्हण कळीत ना ह्या वेळार तिका हांवें म्हळें बाये म्हजो एकलो ह्या जागा आसा थंय ताचे लागीं व्हर मागीर पळोवया तो कितें ताका सांगता त्या प्रमाणे कितें करता आनी उपरांत आमी ताचे खातीर मागता कित्याक सांगतलें मोगाच्या भावनांनी बिडिनो योजन देवाचें त्या भुरग्याक आसलें श्रेष्ठ योजन आमकां हर एक लागीं दिता आसतना आमी त्या योजनाक साकार दिवंक आसा ह्या भुरग्यान गेलें इतलेंच तो त्या देवाच्या योजना साकार दिवच्या बदलाक उलटी वाट घेता जेवसाच्या दावलेक बली जाता आनी आपलें जीवन पिड्यार करून तो आसा परत परतणी जावच्या खातीर जायते स्पंदन करता आसतना देवाचो आदार आमी मागोवन आसा आनी खंडीत जावन देव दितालो म्हणल्यार आमी फाटी येता मनिका आपल्या पुताच्या जिवनांत देवाचें स्पंदन जाय देवान ताचें परिवर्तन करी जाय ताका संपूर्ण तरान देवाच्या सेवेक वळा करी जाय म्हणटा आसतना तिचो घो पेट्रिशियस आनी तेजे सम अगस्तीन दोगी जाण कन्वर्टर जाले मात्र न्ही आपल्या वर्ता जिवनांत श्रेष्ठ सांत सम अगस्तीन जालो आमचें जीवन धडपडी आमी चिंतूंक पुरो आमी खंय आसल्या कितें जाल्या कित्याक अशें जालें चिंतून बसल्या पावना मोगाच्या भावांनी भयणी आमी कितें करूंक जाय सोम्या लागीं वचोंक जाय सोम्याचो आदार मागोवंक जाय जायतीं जाणां डिप्रेशनां येता आसतना स्ट्रेसांत आसतना एंग्जायटी आसतना हांवें म्हणचे क्रिस्त हांगा वचा आनी सोम्या म्हाका दिमी घाला हात वयर करा मागा सोम्या म्हज्या जिवनाची एक दिशा म्हाका दाखय म्हणजे जिवनाक कितें उणेपण बगला तें म्हाका भरती कर दी तें जावन आसा सोम्याचें मिसांव आमच्या जिवनांत उणेपण बगता आसतना आमच्या जिवनांत कांयच पेद्रून मासली पागोवंक वताना ताच्या जाणांक मासलीच मेळनातल्या वेळा निराश बगता आसतना जायते फुडें आमी देवा लागीं वेच्या बदलाक नानंत तरेच्या तेंतेसांक वळख जाता त्या देखून आमचें जीवन आमी उगडून घेता मोगाच्या भावना आनी बिडिनो कितें आमी करूंक जाय वच त्या जेजू लागीं माग इजार सरपडन माग आनी सांग तूं जाय म्हाका तुज्या पवित्रपणान बरोवंक सदांच तुज्या वर्त्या जिविताच्या आत्मीकपणान भागीदार जावच्याक आमी प्रयत्न करूंक जाय आमकां गरज पडटना मात्र न्ही हर एका घडये सोम्याचो आदार आमी मागता आसतना सोमी आमच्या मजतीक येता सोमी आमकां कुमोग करता कशें ताच्या सिसांक दिल्लें तें वर्तें मिसांव वचा खोडकारांक नितळ करा पिडेस्तांक गूण करा जेवसा सोडया मेलेल्यांक उठया कित्याक तेंच मिसांव आज आमकां दिला मिशन ऑफ हिलिंग एंड मिशन ऑफ प्रिचिंग
ही दोन्ही मिसांवां सांगत हाडटा आसतना आमी कशें उसारता त्या देवाचें उतर त्या प्रमाणे आदर्श जिवन जियेत आसतना जायत्या जाणांच्या जिवनान बदलावन हाडूंक आमी शकतले. आमी करचें न्हय, देवान करचें, पूण आमी आमचें जिवन देवाक उक्त्यान दवरचें आनी तेन्ना देवाचें अजपां आमचें तें जाताली. सोम्या तुज्या अमली रक्तान आमकां धुवन काड, आमचें काळीज धुवन काड, आमची मोत नितळ कर, आमची सगळी कूड तुज्या अमली रक्तान भिजय. तुज्या पवित्रत्मा सकत आमचें तें वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. अजपां आम्हा सर्व तें जावं दी. आमेन. जेवण वर्तेशी सांसोवे अमृत केले आताय सेवताव सोम्याचे तें जेवण मोगाचे आमच्या क्रिस्ती एकवटाचे आत्मिकान हे दितर आमकां मेळच्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसलें जावं म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेचा दवा सर्वस्वत मानून घेवं. पळयतेच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बघेन लोरे जमनी नोंबलेल्या गोंयच्या कणाबरींक आपल्या जिवाच्या संवसारान परवा करिनासतना रक्त सक्सेच्या मरणावरी महिमेवन जालो आणि पवित्र सभे सुबाम पीक दिवंक पावलो. आसमानान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात कೈ उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकळे आनी सत आमी तुका देन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सामलो रे तुज्या रक्षकशीन तुका वर्त्या मोगान बसलो त्याच्या पावलांनी सलोन आपले रगत वारो तुझ्या बिजीत पदवी दाखयली. ह्या बरे तुका साक्षी दिवच्या आमकां दुमकट करता आनी अशें आमच्या सत्कायन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें वर्तें बळ संपूर्ण गाये पावताय. त्या सुंदरच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचो सदळवार निरंतर गायता तुजे मुखार. सर्वेस पोटो
सगी तुकाच सगी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी घेता नाकाच सगी तुकाच बापा करस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्या सुखुशेने कष्ट मरण सुसंग वेच्या आधी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्णी करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस मनशा पासत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक करात What does a good burger to you? सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे बोला जीवन भोर आम्ही करता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू बापा जे चमण असणी पण आज जेवणपणा समय भक्तीपणे उगडास करता हांव जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलें तुजें पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयसाक लोबो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखार मोड फळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सर भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा समेन भोव मोगा शणी अपूर्वाचे प्रार्थना आमकां सिकयला ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस
आणि आमकां ताळण्या पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेस परसर वायटांतले आमकां नेवा ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे बागडमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे पुरुषान त्रेकतला आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटे आनी सरागादांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या देवनुतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पण तुज्या पयस सभेच्या आवडतोचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेपण तिका शांतीन आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सष्टाच्या सष्टाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो माया मोग असो आनी एकवट असो गूज जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी बोमगच्या बाबणेन पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुज्या मिसावान तुज्या सिसा वांटेली करून आपुरबाय तरान ते संपोवंक आनी दरवस्त मापान फळादीक करूंक तो आधार जाल्लो आमकां त्याचो त्या मिसावांत जायते बरेंपण तो दिता आनी आमच्या मिसा मुखार सोनोवंक ताचो आधार आमकां सदांच आसा जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्याक म्हजे भितर जे म्हाका पावना तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या देवेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या देवेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान जिविताचे खाण तूं अज्ञाचे पोशण आत्मो आमचो करताय दैवीक जिवन तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोर आमकां सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या देवेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदांच तुज्या दैवीक सप तूं संवसारांत आयलोलो मनशा कोळाक बरो जीव दिलोलो तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोर आमकां सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या देवेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान
काळजान तूं आयलाय रुपारुड्याच्या मास तुजें केलें रगत तुजें सेवलें सगळींचें जिवीत सोडिलें दुर्बळें हें पिडा सालां आतां रावलें बाबुटा उपकार सालोय देखून उदार अत्र्याकोच्या नवो जीव दिता रुपुड्याचे तूं घेवन आयलाय काळजातां सोम्या अर्गां दिता काळजान तूं आयलाय रुपारुड्याच्या मास तुजें केलें रगत तुजें सेवलें सगळींचें जिवीत सोडिलें आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिते मोगाच्या जेवणा वरवीं बघ्यालो रेसाच्या काळजा बरें आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपात्रांक उगाळ आनी तांच्या गरजां भाव आमच्या हात पांय सुडसुडीत करून गरिबांचे आनी अनेक वक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी हक्क बसत कश्ट मरण लेगून सोंसो आमकां तयार कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवी दादे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन करा आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपूर्वेचे आराधन सोलून व्हरून मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस कापुचीन फादरप हाका तुमचे नवी आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मिसावान बरें मागता तेसाची लितुर्जी जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळ्यार विविध यात्रेक आशा घेवन बडवसो दवन जायती भक्तिकाय यात्रिकाय येतात सान लोरेसाच्या मजतीन कोणायकी निराशी जावंक सोडिनाका कितें ताणें दिलां ह्या बाबतींत मुड्डोम जावं पिरजेन जावं जेवणा बाबतींत वंतिके प्रायोजक जावन दिलां तांकां दिसपडतो ग्रास्ते तांच्या आशा यात्रेक फळादीक कर ताणें दिल्ल्यान तांकां फाटीं मेळाशें कर तांची कामां वावर फळादीक कर तांचे कृशी काम फळादीक कर मागलो उपकार मेळाशें कर ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबांत उजवाड फकूंक आनी सर्तरचो काळोख नापयस करूं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान ह्या गिमानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जेनिशा अल्फोन्सो कटपाडी जेनिशा अल्फोन्सो कटपाडी आर्थर सिंथिया डिसोजा सास्तन आर्थर सिंथिया डिसोजा सास्तन रैना मिनेजेस बचपे रैना मिनेजेस बचपे मेलिशा ब्रायन दांती पंजोट्टू मेलिशा ब्रायन दांती पंजोट्टू हेलन पिंटो मस्कत हिल्डा कैस्टलिनो कणजार जेसिंता पिंटो हिरगान ब्लेसियस रॉड्रिगस एंड फैमिली मुंबई अनुपमा जीवन मेंडोन्सा किरें वायलेट मार्टिस पंबूर क्लेमेंट तावरो मियार हाची पिरजेंत रिक्सन डिसोजा मूड बेळ्ळे हाची मुर्दोमो नॅन्सी डिसोजा नेदरलैंड लूसी लोबो मियार ग्रेसी डिसोजा कुवैट ऑस्टिन फर्नांडिस नकरे जॉन डिसोजा फेरार
Stella Persia and family Shirwa, Stella Pereira and family Shirwa, Macklin D'Souza Bachpe, Macklin D'Souza Bachpe. आणि कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. आमचेर तुजी दिश्ट देवकारण महिमा दिवून जियोंक तूं पावोक मागे वंगलो रेसा आमचेर तुजी दिश्ट देवकारण महिमा दिवून जियोंक तूं पावोक. सांत लोरेसाक नव्यानाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सालोरेसा तन्या प्रायरस आवडता खातीर कठीण कस सोन जीव दिल्ल्या आयक आमचे गलते मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव पवार्थ तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेलाचो करो मोग आमकां सोंडी आमच्या बेसाक सरी जावं निश्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन कश्टान वरांत आसल्या आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबवडत्यांक आनी बवडतान चडयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर तुज्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडीयत्मेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया बऱ्या तरान आमचें फेस्त अपूर्वयन जाल्ल्या खातीर सांत लॉरेन्सानस हें फेस्ताच्या मुखेलपणान सोलोन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. सर्पसुत्तू गूण जाल्ल्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्याक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जाल्ल्याक जाग्याचे समस्ये पर्याय जाल्ल्याक आयरीन म्हणल्या भयणीक पिडेंतले गूण केल्ल्याक पांयांच्या पोंद्या आसल्या दूख गूण जाल्ल्याक बरें काम फावो जाल्ल्याक भुरग्याचे देणे लाभल्याक काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक बोट दूख गूण जाल्ल्याक TB पिडा गूण जाल्ल्याक भायर पडले वस्तू मेळिल्ल्याक स्किन एलर्जी गूण जाल्ल्याक इंटरव्यूंत पास जाल्ल्या खातीर ह्या सर्वा खातीर देवाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू अर्जितांव तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. सर आमची ते समासा लोरेसा मरिफात देवा बापाक भेटोवया. 109 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या पासत मागतात 12 जाणांक विजा मेळोवंक मागतात 40 आनी 100 जाणां बरी सैरीक मेळच्या खातीर 30 आनी 3 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 9 जाणांक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 5 जाणांचे मौन परिवर्तन जावंक 17 जाणांक आर्थीक समस्येंतावन सुटका लाभोवंक 60 आनी 2 कुटुंबांत समाधान शांत मेळोवंक 9 कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट सोडोवंक 70 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 30 भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावंक 17 भुरग्यांक सुडाल उलोवंक जावचे खातीर 83 जाणांक बरें काम मेळच्या खातीर 9 जाणांक वायट चिन्नांतावन सुटका मेळच्या खातीर 22 जाणांक मोतीक समाधान मेळच्या खातीर 10 जोड्यांक काजर जिवितांत बरेंपण मेळच्या खातीर 12 जाणांक चिंतिल्लें काम जावचे खातीर 15 जाणांनी वायट सवयो सोडूंचे खातीर 15 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर 9 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावंक 21 जाणांचे जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक 15 जाणांक बरो घर जागो मेळोवंक 19 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक 5 जाणांचे चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक 20 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 9 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 10 जाणांचे पॉयंट बऱ्या तरान जावचे पासत 12 जाणांचे कामान भद्रती मेळोवंक 13 जाणांचो फुडार मेळोवंक 20 आनी 13 जाणांक आमाल पेवणें सोडूंक एकले मॅथ्यू म्हणल्यार दादल्याक संपूर्ण तरान वायट सवयतावन सुटका मेळोवंक 8 जाणांक बरी न्हीद पडोवंक 14 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक भायर पडलें भांगार मेळोवंक 16 जाणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावच्याक 17 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल किडनी प्रॉब्लेम क्रिएटीन उणें जावच्याक 30 आनी 100 जाणांचे पांयांचे गांठीक दुख जावच्याक
4 जाणांची सामकुळाचे केसुळीचे पिडा गूण जावच्याक 11 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं 8 जाणांची कॅन्सर पिडेतावन 12 जाणांची लिव्हराचे पिडेतावन 9 जाणांक किडनी पिडेतावन 7 जाणांक मुलावेदी पिडेतावन 5 जाणांची हार्टाचे पिडेतावन 19 जाणांक शिरांचे पिडेतावन 12 जाणांक ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या खातीर मागतात 15 जाणांचे माथ्याचे केस चडचे रावच्याक 15 जाणांची पाड दूख गूण जावच्याक 12 जाणांची पेंकट दूख गूण जावच्याक 12 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक 6 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावच्याक 6 जाणांची पिड्स पिडा गूण जावच्याक 5 जाणांचे कान दूख गूण जावच्याक 2 जॉयंट डिस्पिडा गूण जावच्याक 6 जाणांच्या तोंडार पडली कथा नापयस जावच्याक 8 जाणांचे आंगाची शिबा नापयस जावं 11 जाणांची आस्तमा पिडेतावन सुटका लाभोंक 8 जाणांची पायल्स पिडा गूण जावं आंगारेंचे गुळे नापयस जावं कृषी बरी जावंक मागतात आसात प्रत्येक तेसां पासत त्या भुरग्यांचे ADHD समस्या एक नेत्यान भुरग्याचे ऑटिझम पिडा गूण जावं एका भुरग्यांचे उजव्या हाताक बोळ मेळोंक एका भावाचे पांयांची गांठ दूख गूण जावं एकल्याक बरी सैरीक मेळोंक एर्नोल्ड पिरेराक म्हणल्या भावाक कॅनडाचे PR मेळोंक एलन म्हणल्याचे बरें काम मेळोंक स्टेफीक बरी सैरीक मेळोंक स्टेल्ला वॉटसन वेर्नान बरी भलायकी मेळोंक आयुनाची आर्थीक स्थिती सुदरोवंक एका भावाक संपूर्ण तरान वायट संवय तावन अमल पिणेतावन सुटका मेळोंक एका भावाक आंगांत बोळ मेळोवन ताची भलायकी पाटी मेळचे खातीर मागतात ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ಸದಾ ಸಿಗಲೆಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಸಿಗಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. शेखी बावरत्या प्रमाणे सरकार तुझे सांगता ससना देवा वगळसूचे बाग आम्हा समेस्तांक फावो कर. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमी आमची सुकलेल्या आमशिता तशी आमची पातखां बगस आणि आमकां ताणें पडून दिनाका पण वायटांतल्यान तूं आमकां निवड. भगवंत लोरेस मार्तिराम पासत विनाती कर रेसचे बसण्या आमी भाव जावचे खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैतवरा तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लावन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. विशेष मागण्या मारिफात आमचेर आसली पिडा हेरांचेर आसली पिडा कोणा पासत मागता म्हूण बसयलां तांचे पासत सर तरेची पिडा जेजू दैवीक वैजा मारिफात सांत तोरेसाच्या मागण्या मारिफात गूण जावचे खातीर आतां आमी मागया.
सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सोम्या दयान आयका आमचे मागणे आणि आमची भोग तुझे सरशीन पावून दे सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे असो सर्पदर आणि ससाण देवा तुझे गुण करचे सकत पिढेस कोडेने वतन कष्ट जा तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मगान सांभाळताय तुझ्या विश्वाचे साखरांचे तू दाळ दिश्ट घाल पदका शिक्षा जावर एवढलेल्या सरपान पासारल्या ताका सोडय मोतीचे आणि कुडीचे सहदोग तांचे तन पयस कर तुझ्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यान तांकां तुझ्या भक्त सांभलो वर्षा प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय भजलिकां तुझ्या दैवी सावस संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे मेळीतातूच काय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुझ्या साखराचे क्रिस्ताचे शिकवणे आणि देखीक प्रकार चलोवन तुझो मोग आणि बरेपण पासारची खरी भक्तिवंत जावं जिवचे आणि तुका महिमा दिवचे भक्तांका पाव कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारी पाव आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो आमेन तुमच्या भितर तो रावो आणि तुमकां सांभाळो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट बरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दी आमेन आणि सर पदवेदाती बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आणि सदांकाल तुमकां राखो आमेन ओसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाची ओळख ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळट मेळोंक आमचे पातकांचे बोगसाणे मेळोंक आनी ह्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात देवाची कृपा आमचे ते वाडोवंक आमच्या कुडींत आसली पिडा शिडा गुण जावं पवित्र तेलान मागतना बावडटा मारिफात पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां मेळों दे म्हणून उबे रावया पवित्र आत्म्याचे गीत गावया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पाण संको 93 93 सोदून तुझो आयला आसो सोदून तुझो आयला सोम्या आसो सोदून तुझो आयला कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुझे लागी आसा पुत्रां जिविताची कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुझे लागी आसा पुत्रां जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी राव म्हाका बाबूक तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला आसो सोदून तुझो आयला सोम्या आसो सोदून तुझो आयला आसो सोदून तुझो आयला सोम्या सोदून तुझो आयला तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरसो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरसो तुझ्या सोम्यान म्हाका पवित्र तुझे
म्हाका पवित्र तुजे कृपेची म्हाका फावो कर सोम्या मोच्या तुका हांव तानेला सोम्या मोच्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला पात्रून सांगतालो रेसा पुरवोशा तूं आमच्या तुजेशी लावून येता भक्तीन वंदिता गरजां दाता तुजो दिमन परता पात्रून सांगतालो रेसा पुरवोशा तूं आमच्या तुजेशी लावून येता भक्तीन वंदिता गरजां दाता तुजो दिमन परता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवांका जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत आमच्या देवा आमच्या दुस्मरंतली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.